बापा लागीं सोदोम आनी गोमोरा आनी कितें लागाड करता ते नाश करता म्हणून बाप सांगतालो पूण ताणें म्हटलें थंयसर कोण नासर बरें असल्यार खंडीत हांव बचाव मागीर उणें उणें 10 जाण असल्यार बचाव करतलो. आज आमी मागोंक आयल्या आमच्या हांगासर भक्तिकांक तुमी जाणान मस्त गरजो आसात हांगासर पिवितले गरजो हाडून लोक येता पिडेशिरें बचाव जावं कॅन्सरान बचाव जावं आनी तांचे सलवणें जावन वयर येवं पयशांच्या अडचणीर रीण काण घेवन ती सगळीं ताच्या रिणांत बुडोवन कुसोन गेल्यात. थोडी काम नासतना कामा खातीर मागोन थकोन गेल्यात. परगांवांत थंयसर झुजां रावन आसतना ओरवेच्या मोलां सडत आसात आनी शांती ना. खंयसर बॉम्ब पडटा म्हळ्यार आमी नेनाव थंयल्या स्थितीर पडून आज सगळो संवसार एका तराच्या विशिश्ट तराच्या कश्टान सांपडला. आनी ह्या वेळार आमचे फेस्त ते आसा आमी हांगासर आसचें कितें चालू मुखार मागों त्या शांती पासत थंयसर पिडेस्तां पासत मारेकार पिडेस्तां गूण जावचे पासत आनी लोकांक आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक बरी वाट मेळच्या पासत तांकां विजा कामां मेळच्या पासत वाट चुकोवन गेल्ल्यांक बरी वाट येवंक सादी जावं जी कोणी चुकोवन गेल्या ती रुपांतर जावं अशें मस्त बरेंपण ह्या समाजी मेळाचें म्हणून आमी मागत आसा. आनी तांतलें एक मागणें आयचें तिका हालीं फेस्ताची मंडळ बरी जावं म्हणून न्ही सगळे संवसाराच्यो गरजो आमी हांगासर दवरता जाल्ल्यान ह्या खातीर मागणी आमी कितें करता सगळ्यां बऱ्या तरान जावं की आमी मागता. आमी हांगासर पयलें साक्रामेंत आराधना दवरतले. साक्रामेंत आराधना दवरल्या उपरांत आमी न्हीद जावन एक जेरुको मागणें आमच्या दोऱ्याच्या भोंवतणी साक्रामेंत व्हरून मागाचें म्हूण चिंतिल्लें पूण भायर पावसाचीं मोडां आसात पावस येनायते आसा देखून कोणायकी ते अर्दें नाका अर्दें भिजून अर्दें म्हणूंक नाका देखून आमी आयजचो पुरशांव माटवा भितरल्यान ते करतले. माटवा भितर पयलें कुरी सावंत व्हरून वेता देखून वाट हांव व्हरतलो माटवा भितर वचून यादार वटेंतल्यान भायर वचून आमी भितरल्यानच सगळ्या माटवाच्या कडेंतल्यान वचून निमाणें हांगासर पावस ना जाल्यार हांगासर येवन मागीर परतून फाटीं वचून मदल्या दार वटेंतल्यान भितर येवन मागीर आराधन मुंदास दितलें. हें जेरिको प्रेयर म्हूण सांगल्यार जेरिकोन कशें थंयसर त्या दिसा जोशुआ आनी ताचे थंयसर इस्रायल लोक तांणी जेरिकोच्या त्या कोट्या भोंवतणी परत वचून सोम्याची स्तुती करून मागलें. आनी आमी आज तांणी सोल्ल्याची आग पेटोवन मागलें. आमी आज हांगासर कितें व्हरून मागचें आमी साक्रामेंत व्हरून मारचो आमचो रोंदा जेजूक व्हरून मागचें. देखून ह्या पुरश्या वेळार 7 कण देवी काकू तीर्थ म्हणून आसाय ते क्वायरान लीड करचे क्वायरान पुरश्यांची गर्जना सायमान ब्रदर आसा थंयसर 7 कण 7वो कण आमी गावचो पुरश्यां मुक्त जाल्यारय ते 7 कण जायचेच 7 कण देवी काकूचो तीर्थ आमी म्हणूंक आसा. सुरवेर आराधना खांतार म्हाका पुरश्यांवाक सुरवेर तुरीफूर आलता भुरगो धरतलो कुरी सावन धरतलो आनी 2 वाती कोणी दोगां वॉलंटियर्स धरा. ताच्या उपरांत पुरश्यां वेसो 2 लायनी करून ताच्या निमाणें पाद्र्याप साक्रामेंत मॉन्स्ट्रुएंस घेवन येतलो. तशी मंडळ फाटीं आयल्या उपरांत साक्रामेंत आराधन मुंदासून वेता. एक सुमार ताच्या उपरांत 1 घंटोभर पाद्र्याप करतलो. ताच्या उपरांत 1 घंटोभर रोशियन विकून येतले. ताच्या उपरांत निमाणें हांव मुखार येतलो आनी थोड्यो कत्यो गरजो आसा त्यो मागून सगळ्यांक बळ भलायकी मागचे मागणी आमी करतले. ताच्या निमाणें आशिर्वाद दिवन 10 वरां आखेर करतले. हे दळूच आमचो वेळ उतरून येता. देखून आतां पयलीं साक्रामेंत आराधनाचें गीत आमी गावया. पयलीं साक्रामेंत आराधनाक हांगासर दवरतले. मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या आराधन
आराधन तुका सौम्या आणि महिमा आराधन तुका सौम्या हर एक देवी सर्गी संसारी सरपटा तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या हर एक देवी सर्गी संसारी सरपटा तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या वेळा काळापूर्वी देवा सोवे असलोय वेळा काळा पूर्वी देवा सोवे असलो दीपून तुझे लिपोन मुनशा कुडगे नायलोय देव पण तुझे पोर मनशा कुडगेवन आयलो पाताक मात्री सांडून मुनीस जाऊन जिलोय पातक मात्री एक सांडो मोनीसा बुंजियलो हुंड्या रूपी मनशाक तुवे सांगात तुजो बोगचाक सदांच दिलोय मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या हरे देवी सर्गी संसारी सरपटा तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या आतोबात गाऊया मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या हरे देवी सर्गी संसारी सरपटा तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या त्या पुत्राने स्तुती करूया हालेलुया 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 येशू सोम्या येशू देवा आराधन तुका वंदन तुका स्तुती तुका महिमा तुका हालेलुया 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 हालेलुया
Jesu, 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 Jesu. Sumya Jesu, Aradan tuka, Urlam tuka, Vandan tuka, Tute tuka, Mahima tuka. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Jesu, 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 Jesu. Jesus, 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 Jesus. We adore you, we love you, we bless you, we glorify you. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. I love you, Jesus. Adore you, Jesus. Bless you, Jesus. Glorify your name, Jesus. Hallelujah. Aradan Jesu, Aradan Jesu, Urlam Jesu, Vandan Jesu, Tute tuka, Mahima tuka. Aradan tuka, Hallelujah, 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 Hallelujah. तुमची जाप मान आणि महिमा तुका सुमिया जेजू मान आणि महिमा तुका सुमिया जेजू मान आणि महिमा तुका सुमिया जेजू मान आणि महिमा तुका सुमिया तू जेजू देवाचो पोत देखून मान आणि महिमा तुका तू सुमिया आमचो जेजू सोडवणदार जालोय देखून मान आणि महिमा तुका सुमिया कृसार म्हणून आमची सोडवण तुवें केली देखून मान आणि महिमा तुका सुमिया आमचो जेजू मोगाळ इश्ट जावन आमचो सोडवणदार जालोय देखून मान आणि महिमा तुका आमचे सुमिया कधी जेजू जीव दिन साखरीबीज भेटयलोय देखून मान आणि महिमा तुका सुमिया देवस्थानाचेर तुवें जैत वेलय देखून मान आणि महिमा तुका वायट सुमिया सत्तेचेर जेजू तुवें जैत वेलय देखून मान आणि महिमा तुका सुमिया बापा लागीं जेजू आमकां तुवें राजी केल्याय देखून मान आणि महिमा तुका बापाच्यान सुमिया पयस जेजू केल्ल्यान तुवें आमकां फाटीं हाडलें देखून मान आणि महिमा तुका आमचे सुमिया खातीर जेजू बापा लागीं निरंतर तूं विनाती करताय देखून मान आणि महिमा तुका खरी एक सुमिया आमच्या जेजू मागण्यांक तूं कान दिताय देखून मान आणि महिमा खरी तुका एका वेळार सुमिया आमचे जेजू संगात तू समकताय देखून मान आणि महिमा तुका सदांच तुजो सुमिया आदार जेजू आमकां दिताय देखून मान आणि महिमा आमचो तुका मोगाळ सुमिया इश्ट तूं जालाय देखून मान आणि एक महिमा बरो तुका गुळी सुमिया जावन तूं जेजू आमची जतन करताय देखून मान आणि महिमा खरी तुका एक सुमिया आमच्या जेजू दूख तूं पुसून काडताय देखून मान आणि महिमा आमकां तुका सुमिया अंधकारांतले भायर उजवाडा हाडताय देखून मान आणि महिमा आमचो तुका बळवोत सुमिया आदार तूं जालाय देखून मान आणि महिमा तुका अरकां सुमिया तुका जेजू सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू होगळाप तुका सुमियान जेजू महिमा तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 तेन्ना आमच्या आराधन आमी मुखार सुया आतां आमी पुरुशां वाक मेळया आमच्या सुमयांक घेवन आमचे घरचे बंधून आमी पुरुशां काडया जशें सोल्याची भेट घेवन जोशुआ सांगता ह्या जाग तुतुरे वाजोवन गेले सैनीक गेले लोक गेलो आणि निमाणे 7व्या दिसा वटल्यान तांणी बोब मारली सगळें कोटें कोसळून पडलें आनी इस्रायल प्रजा भितर सरली सर
जेसूच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये जेसूच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये जेसूच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये जेसूच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये
संसाराची कापूर कर आमची आणि सगळ्या 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 संसाराची कापूर कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूर कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची सगळ्या संसाराची कापूर कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची कापूर कर आमच्या हक्काच्या आणि सगळ्या संसाराच्या हक्काच्या परिमाणानुसार आमची आणि सगळ्या संसाराची काबूल कर 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 आमची आणि सगळ्या संसाराची काबूल कर
संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मोरी पार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मोरी पार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मोरी पार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मोरी पार. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मोरी पात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मोरी पात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ये भागे होता देवा, ये भागे होता बळवंता, ये भागे होता आम्हाला काकूट आमची कर. ये भागे होता देवा, ये भागे होता बळवंता, ये भागे होता आम्हाला काकूट आमची कर. ये भागे होता देवा, ये भागे होता बळवंता, ये भागे होता आम्हाला काकूट आमची कर. दुनियात आमच्या काळजाकडे दर्या दमटून दर्या आणि उपकरतल्या जेजूक आमी पळोवया. कितें व्हडलें अज्या हप्त्यान आत्तांच्या आत्तां केलें पळया. आमी भितर गेल्या उपरांत बरो पावस आराम जालो. आमी माटवाच्या भितर मात भोंवचें म्हण चिंतलें, पूण जेजून म्हळें इगर्जेच्या भोंवतणी येया. जेरिको कसो वेडो गेलो पळय तशें सर दुश्ट सक्तेतावन, सर अपयांतावन, सर विघ्नांतावन आमकां निवारच्या खातीर वेडो व्हडलो काडा. व्हडल्यानली स्तुती जावं दी, महिमा जावं दी. ही आमचो इरादो वय. वेल बिगन इज हाफ डन. बऱ्यान आराम जाल्लें अर्दें जाल्ल्या बरेंत. आमच्या पालंतान आराम जावचें नवें 9 दिसांचें फेस्ताचो संभ्रम आमच्या सगळ्यांच्या फिरकज्यांतल्या हर एका घरांत, हर एका कुटुंबांत, हर एका सांद्याच्या काळजांत मोणांत सगळ्यांनी सुटसुडाय, बरी भलायकी. हजारांचे हजार जाणां वावुरतात तुमी. विविध रितीन तुमकां सगळ्यांक बरी भलायकी, सुटसुडाय, उमेद, दादोसकाय, बरें मोण, उदार मोण, निस्वार सेवा करूं अवकाश हें सगळें दराळ मापान ह्या पावसा पर्यंत वाळून येवन दी म्हणून मागोंक आमी आयल्या. इतलें सुबीत आमकां केल्ल्या देवाक आमी अर्गां देवया. अर्गां तुका सुमयान जेजू, अर्गां तुका होगळाप तुका सुमयान जेजू, होगळाप तुका वंदन तुका सुमयान जेजू, वंदन तुका स्तुती तुका सुमयान जेजू, तुका सुमयान महिमा तुका सुमयान जेजू, महिमा तुका आराधन तुका सुमयान जेजू, आराधन तुका अर्गां तुका सुमयान जेजू, अर्गां तुका आराधन तुका सुमयान जेजू. अर्गां तुका सुमयान Praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, We Jesus. praise you, Jesus. Praise you, Jesus. We adore you, Jesus. We adore you, We Jesus. love you, Jesus. We love you, We Jesus. bless you, Jesus. We bless you, We Jesus. glorify you, Jesus. glorify you, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. कोणा बसोंक जाय बसचें, कोणाक दिंब्यांनी नाचोंक जाय, कितलो वेळ तितलो वेळ तुमी रावा. थाबोर दोंगरार रुपांतर जाताना जेजू काय सांगता ते एक आपोस्तल आसले पेद्रू, जुआंव ताचो भाव जाकोब. आनी पेद्रून त्या वेळार म्हळें, सोमिया आमी हांगाच आसचें कितलें बरें.
सोमिया आम्ही अंगत आसचें कितलें बरें आमी ती तांदूळ मारया एक तुका एक एलियाक आनी एक मोइसेक आमी सगळां म्हणया तेंच आमच्या काळजान आनी मनान सोमिया तुजे सांगात हांगा आसचें कितलें बरें तुजे सांगात वेळ करसून हो हें भाग आमचें हें फकत वेळ न्ही एका रितीचें मागणें सोम्या म्हाका रोगेत बसल्यार तें मागण्यान ती मागणें करूंक आमी आयल्या भावां भयणीनो सोम्या मुखार आमी रिणकारी सोम्यान केल्ल्या सर बऱ्यापणाक आमी कितें फाटीं दिवचें आज जुलय म्हयन्याची निमाणी तारीख 30 आनी 1 दीस ह्या म्हयन्याचो आमी संपयले कितलें सुबीत जालें कितलें बरें जालें आमकां सगळ्यांक आमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यां बाळांक दादल्या स्त्रीक गांवांत आनी परगांवांत आसल्यांक बेसांवां मेळ्ळीं भलायकी मेळ्ळी समाधान मेळ्ळें तृप्ती मेळ्ळी हो म्हयनो सुरू करतना पावस नातुलो सुकी दाड आसली अखेर करतना जाय पुरतो पावस येवनूच आसा सगळ्यांक आमकां जाय पावस सोमी कितलो उदार सोमी कितलो काकुळदार जाला पळया सोम्यान केल्या सर बऱ्यापणाक कितें आमी फाटीं दिवचें सोबीत कुटुंब सोबीत फिरगस कुटुंब आनी फाल्यांत हांव आमचे व्हडलो संभ्रम एक मंगळूर दियेसेत व्हडलो संभ्रम हांगासर जाता खंय खंय तान लोक हारी हारीनी वाळून येतलो हांगा तान अत्मीक दिरवी व्हरचे खातीर दादोशी जावचे खातीर असलो एक वातावरण हांगासर जाता तर सोम्या खरेंच आमी अर्गां दिवंक फावो सोम्या अर्गां दिवची अपुर्ब्याची रीत मिसाचें बलिदान नोवेनाच्या हर एका दिसांनी मिसां आसतलीं हांगासर तें असलें एक अर्गां दिवचें रीत तर खरी बोटी आमी ताका दिन वाचचें काळजांत तावन अर्गां दिवची आनी एक रीत किर्तन 116 116 वाक्या 12 14 आनी 17 अशें म्हणटा सर्वेच प्राण म्हाका केल्ल्या उपकारां खातीर हांव ताका कितें फारीक करूं कितें फारीक करूं तोच म्हणटा सर्वेस्पराक हांवें केल्ल्यो आंगवण्यो ताचे सगळे पर्जे मुखार हांव पाळटलो सर्वेस्पराक हांव अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी ताचें नांव हांव काडटलो तर हांगासर बसून आमचें काळीज आमचें मन येवकारी सांगलें जेजू तें उबारया देवा तुजी स्तुती करता म्हणल्यार अपुर्ब्याचें गीत आसा देवा तुजी स्तुती करता तर सोम्या मुखार बसून ताची आमी स्तुती करया ती स्तुती ताका अर्गां दिवची भोव अपुर्ब्याची रीत हे दोळ आमकां जाल्ल्या सर बऱ्यापणाक अत्मीक आनी लौकीक बऱ्यापणाक सोम्याचे उपकार कावडया ताका आमी दिन वाचुया ताका आमी अर्गां दिवया चडीत मापान ताची कृपा ताची बेसांवां आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या वाड्याचेर हांगासर ह्या आंगणांत आनी भायर वावुरतल्या हर एका स्वयं सेवकाचेर दान धर्म दितेल्यांचेर सेवा दितेल्यांचेर 24/7 वावर करतेल्यांचेर ह्या क्रिकेच्या याजकाचेर आम्हा सर्वांचेर ती ओतुल्ल्या खातीर आनी सडीत मापान देवण येवच्या खातीर मागया दोनी आमच्या हाताक हात मेळोवया ताळयो पेटोवन सोम्या तुजी हांव स्तुती करता म्हणून गायन मंडळी सांगाता गावया देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता मुजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या तुमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या सगळा सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता ताळयो बेटा देवा तुझो मोग करता सगळा देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता दैविक शब्दान स्तुती करता सगळ्या काळजान हांव गायता
पावता पर्या माझो जीव आता पर्या तुझ्या राजात पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजात पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजात पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता जो बाबरी हांव स्तुती करता दावीदा बरी हांव नाचता बरी हांव स्तुती करता दावीदा बरी हांव वाजून नाचता जो बाबरी हांव स्तुती करता दावीदा बरी हांव नाचता बरी हांव स्तुती करता दावीदा बरी हांव वाजून नाचता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या माझो जीव आसता पर्या तुझ्या राजात पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजात पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजात पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता मोरिये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी मोग करता बरी बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव भोग करता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या माझो जीव आसता पर्या तुझ्या राजात पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजात पावता पर्या हालेलुया 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 देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझा मोग करता म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या राजांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या सोमिया तुझ्या राजांत पावता पर्या हालेलुया 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 हालेलुया
द टच ऑफ द लॉर्ड. सुम्याचो स्पर्श अनुभव कर बाबा बहिणी. कया सुमी अल्तारीर मात्र न्ही, तुज्या काळजांत आसा, तुका तो आपडोन आसा, तुका स्पर्श करन आसा, तुजे लागीं उलोवन आसा, तुका सांगत दिवन आसा. एक्सपिरियन्स द कंपनी ऑफ द लॉर्ड. सुम्याच्या सांगतपणाचो अनुभव कर. कितलो बरो आमचो सुमी, कितलो स्वादी गोड तो, कितलो मोवाळ मोगाळ दयाळ विश्वासी तो. आमचे सांगाता रावता, आमकां पावता, आमचो मोग करता तो. भाव भयणीनो, आमचो नियाळ आमी मुखासून व्हरया. आमकां हरी एकल्याक ताण लागता. ताण लागतना आमी वचोन थंडय वा कितेंय गरजेचें ज्यूस घे, उदक घे, कितें पियेता, ताण आमची निवारता. ताण कुडीचे आसा, ताण आत्म्याचे आसा, ताण काळजाचे आसा. संवसारांत पळयता साबार विविधची ताण आसा. एका काळाक ग्रीस गांवचो राय अलेक्झांडर ताका ताण आसली खंय. ताण म्हळ्यार सगळो संवसार जिखचे म्हणून. निमाण जाल्यार ताण निवणाची. मरतना दोनी हात पेटेच्या भायर दवरा म्हळें खंय ताणें. इतलें जोडलें जाल्यार व्हरूंक जावना ताका, ताची ताण भागोवंक ना. आतां झुजां चलून आसात, तुमी पळयतात राष्ट्रांच्या मुखेल्यांक भारी ताण लागल्या. ती ताण केदाळ निवारता, कित्या खातीर झुजां करतात, कसली एक ताण लागल्या गी, ती कशी निवरावी गी आमी नेनाव. सांत आगोस्तिनाक एक ताण आसली, संवसारी वस्तूंनी सामोवंक जावंक ना. देखून निमाणे दीस तो म्हणालो, ये देवा, आमचे आत्मे तुजे खातीर केल्यात, तुजे ते पावल्या शिवाय तांकां समाधान ना. ओ लॉर्ड, ओ गॉड, आवर हार्ट्स आर मेड फॉर यू, दे आर रेस्टलेस अंटील दे रेस्ट इन यू. तुजे खातीर आमचे आत्मे केल्यात, ते समाधान ना पावल्या शिवाय. आत्मा ताणे पारामा आत्माक मेळचे. आमचो आत्मा तो पारामा आत्मा आसा. देखून आत्मान आनी परमात्मान एक जाताना ते ताण संपूर्ण भागता. देखून आमकां हर एकल्याक आज ताण लागल्या भावांनी भयणी, कुडीची न्ही. ह्या पावसान येयली उणी कोणा कुडीची ताण. पूण आमकां ताण सांगायल्या सगळ्यांक देवाक मेळोवंक, देवा कडेन उलोवंक, देवा सांगाता बसूंक. आज मस्तना वेळच ना. कित्याक वेळ ना? ताण लागना. कित्याक ताण लागना? कित्याक ताण लागना म्हळ्यार पूर आसा, खंयच्याची गरज ना. गरज ना. गरज आसतना तुका ताण लागता. देखून कीर्तन 63 कीर्तन 63 आमकां कितें म्हणटा पळया, देवा, म्हज्या देवा, तुका हांव सोदून आसा. तुका म्हजो आत्मो ताण येता. सुके करडे उदक नातलेले धरणी भशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता. ओ लॉर्ड, माय सोल इज थर्स्टिंग फॉर यू. देखून आमकां मस्तनांक ताण देवा पळोवन देखून यात्री पयना करची. थोड्यांनी म्हणलें आसा आनी मेल्यार व्हडणी. हांवें पळयलें न्ही, हांव गेलो न्ही, हांव भेटली न्ही, हांव भेटलो न्ही, आनी मेल्यार व्हडणी. वय गे वय. थोड्यांक इस्रायलाची ताण बुके आसता, ते गेल्ले उपरांत आनी मेल्यार व्हडणी. थोड्यांक सुणेक पळोवची एक ताण, सुण आयिल्लें ताणी मेल्यार व्हडणी. थोड्यांक नात्रांक आतां धरची एक ताण, नात्रांक आयिल्लें ताणी मेल्यार व्हडणी. थोड्यांक तांचे सोंते घर जायचे म्हणली एक ताण. थोड्यांक एक भांगार नेकलेस जायचे म्हणलें. ही पुरा संवसाराची ताण भावानी भयणी. हांगा आमी उलोवची ताण, कीर्तनकारान उलोवची ताण, देवाक भेटची, देवाक मेळची. देखून मुन्याचें पुस्तक अध्याय 60 वाक्य 17 म्हणटा, जी म्हाका सोदतात तांकां हांव मेळटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हणयांगी, जी म्हाका सोदतात तांकां हांव मेळटा. सकड म्हणा, जी म्हाका सोदतात तांकां हांव मेळटा. मेळ्ळा आमकां आमचो स्वामी. घरा येतना तुमी व्हरतल्यात तुमच्या काळजांत, तुमच्या आत्म्यान, तुमच्या कुडीन. कीर्तन 119 119 वर्स 2 आणि वर्स 10 वाक्य 9 वाक्य 2 आणि वाक्य 10 म्हणटा. वाक्य 2 म्हणटा, जी सगळ्या काळजांत ताका सोदतात ती करेन्स भागी. म्हणयांगी, जी सगळ्या काळजांत ताका सोदतात ती करेन्स कोण? हा संजीर भागी. हा, आता हांगा धरया. म्हणया, जी
सगळ्या काळजान ताका स्वतात ती करेंच बागी लो म्हणा हांव करेंच बागी. उपरांत वाक्य 10 म्हणटा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव ताका सोदतां. आतां कोणाच्या काळीज हांगा आसा, कोणाच्या काळीज घरा आसा पळयचे, रान्नीरा गी कुंडल्यांदा गी मटक्यांदा गी ग्रंथपांदा गी पळया असो पुरो स्वाभावीक तें. पूण सगळें काळीज हांगा दवरया देखून सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां सोम्या. सगळें काळीज हांगा दवरया. आयच्या सांजेच्या एका घडयेक खंडीत जावन आमच्या काळजान मनान भरून व्हरतलें हांव. जेरेमियाचो ग्रंथ अध्याय 20 आणि 9 29 वर्स 13 वर्स 13 म्हणटा तुमी म्हाका सोदताना हांव तुमकां मेळटलो. म्हणजे तुमी म्हाका सोदताना हांव तुमकां मेळटलो. म्हणजे तुमी म्हाका सोदताना हांव तुमकां मेळटलो. वय भाव आनी भयणी, हांगा 2 दाखले दिता. एक मेज आनी आचारी. आचार्य नासतना मेज जाता? मेज केल्ले आपण आचार्याची गरज आहे ना. आचार्य कोण गे, मेज खंय गे. पूण इलेक्ट्रीक बल्ब आनी इलेक्ट्रिसिटी एकामेकाक गरज आसा की? बल्ब नासता, बल्ब आसल्यार पावना, तातूंत घालून जायचे 20 सकत येजे. 20 सकत ना जाल्यार बल्ब युजलेस. आता बल्ब कोण? हांव. 20 सकत कोण? देव. तर बल्बाक आनी 20 सकते कनेक्शन कशें आमचें? वायर. तर हांव बल्ब, जेजू देव जाल्यार आमच्या वायर खंयचें? मागणें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर बल्ब हांव, 20 सकत देव, ताचे ताण सकत, ताचे ताण कुरपा, ताचे ताण बेसांवां, ताचे ताण आशिर्वादा पुरा मेळजे जाल्यार म्हाका आमच्या ताचे मदें कितें आसजे? वायर कितलें बरें आसता गी तितली बरी 20 सकत येता. वायर कितलें पोट्टू जाता गी? देखून म्हजें आनी तुजें संबंध रचचे वायर मागणें घट आसचे. तुमी केदाळा म्हणी पळयल्या की 2 न्हंयत आसची. तो 2 चलयतलो, 2 सोडून घरा येताना ती सोडून येता. सोडून आयल्यार ती उरलाळ पावता. तर कितें करता तो? बांदता. कालांत बांदता, नाड्यांत गी, दोरांत गी. घट्ट टांगीसान बांदता. कित्याक? ताणें बांदली दोरी रुखाक जावं पुरो, फातराक जावं पुरो, तो फातर घट्ट धरता. पूण कोणें घट्ट आसचे? दोरयेन घट्ट ना जाल्यार काल जाता, 2 खंय येता? तर मागणें जाय की हांव कोण? दोन. रूख कोण? देव. म्हाका आनी देवाक संबंध कशें? मागणें. तर कोणाचें मागणें? बोळादी की ती मनशां करींच बागी. आनी कोणाचें अस्कत की ती मनशां निजा की निर्भागी. करेक्ट. ओके. देखून आज आमी इतले जाणांक आसा, कितले जाणां आमचे कांय पळय आमचे नाका कितले आयल्या येणात. ओके, आमी आयल्या हावणे देवा करगा. तर आमचे ती दोरी आहा पळय इल्ली घट्ट करी. आज फाटी येताना आमची दोरी कशी आसाचे? कुंभ जायनोचो, कुडके जायनोचो. आमच्या वायर कशें आसाचे? आमी मेज आनी कार्पेंटरा बरी न्ही. तूं नाका, हांव म्हजे इटल्या तूं तुजे इटल्याक. ना ना, हांव बल्ब आनी 20 सकत आमच्या वायर घट आसाचे. हांव 2 आनी तो धनिराचो रूख आमच्या मदें दोरी घट आसचे. तर ती घट्ट दोरी कशी आसची? पापा फ्रांसीस म्हणटा प्रेयर इज द ब्रेथ ऑफ फेथ. प्रेयर इज द ब्रेथ ऑफ फेथ. भावार्थाचो उस्वास. देखून तो भावार्थाचो उस्वास घट आसच्या खातीर देवा कडेन हांवें मागचे. तर आमी सांगया सोमया आमची दोरी घट्ट धरया. देखून तुंच म्हाका बरो, तुंच पुरो म्हाका सोमया, तुंच पुरो. भांगर जाय, संवसारी वस्तू जाय, आमी मनीस न्ही गेलेलें जाय, पूण ताचे जेजूचे उड जाय नजो. जेजू तूं म्हाका जाय. देखून म्हजें आनी तुजे मदलो संबंध, तें वायर, ती दोरी, तें मागणें आसा पळय आमच्या घरा. जावं बरो बायबल वाचून, जावं बरो तेस करन, जावं बरो नोवेनाक येवन, जावं बरो वैयक्तीक मागणें कर, ती दोरी हांव घट्ट करतां. तुंच पुरो म्हाका, तुंच म्हणलें गीत आसा तें गावन सोम्या कडेन आमी म्हणया सोम्या म्हाका आनी तुजे मदलो संबंध घट जावं दी, तीर जावं दी. तुंच पुरो म्हाका, तुंच पुरो
तुंस्मुसो गोळी गोरो सोम्या म्हज्या हर एका सुखांत दुखांत पिडेंत तुंस्पुरो म्हाका तुंस्पुरो दुनियांत काळजा कडेन तुंस्मुसो गोळी दोळे बोरो धांपून जाय दोळे धांपा तुंस्पुरो म्हाका तुंस्पुरो तुंस्मुजो गोळी बोरो तुंस्पुरो म्हाका तुंस्पुरो तुंस्मुसो गोळी बोरो तुंस्पुरो म्हाका तुंस्पुरो तुंस्मुजो गोळी बोरो पोस करताय तूं दिवन सोरो दुस्माना तावन कर्ण पाडो पोस करताय तूं दिवन सोरो दुस्माना तावन कर पारो तुंस्पुरो म्हाका ओय सोम्या तुंस्पुरो तुंसपुरो तुंसोम्या म्हजे पावलो गोळी म्हजो आदार तुंचो तुंस्पुरो सोम्या तुंस्पुरो तुंस्मुजो गोळी बोरो तुंसादार म्हाका तुंसादार तुंस्वर्गाक पावोवचें दार तुंसादा म्हाका तुंसादार तुंसर्गाक पावोचें दार तुंसादार म्हाका तुंसादार तुंसर्गाक पावोवचें दार तुंसादा म्हाका तुंसादार तुंसर्गाक पावोचें दार वाट सुकलेल्यांक तुंस्पुडार पत्की मनशाक मापुदार वाट सुकलेल्या तुंस्पुडार पालकी मनशाक माफुदार तुंसादार सोम्या तुंसादार तुंसर्गाक पावोवचें दार तुंसादार सोम्या तुंसादार तुंसर्गाक पावोचें तुमची जाप सोम्या तुंसपुरो म्हाका तुंसपुरो सोम्या तुंसपुरो म्हाका तुंसपुरो सोम्या तुंसपुरो म्हाका तुंसपुरो सोम्या तुंसपुरो म्हाका तुंसपुरो सर संवसारी वस्तूं परास चड तुंस्पुरो म्हाका तुंस्पुरो भांगर आनी दुडवा परास चड सोम्या तुंस्पुरो म्हाका तुंस्पुरो संवसारी आस्ती परास चड सोम्या तुंस्पुरो म्हाका तुंस्पुरो संवसारी कुशलायां परास चड सोम्या तुंस्पुरो म्हाका तुंस्पुरो संवसारी नांवां आनी पदव्याची चड सोम्या तुंस्पुरो म्हाका तुंस्पुरो एक कश्ट येता आसतना सोम्या तुंस्पुरो म्हाका नश्ट म्हाका भोगताना सोम्या तुंस्पुरो म्हाका पिडा म्हाका येताना सोम्या तुंस्पुरो म्हाका रडोंक म्हाका मेळताना सोम्या तुंस्पुरो म्हाका म्हजें रीण सडताना सोम्या तुंस्पुरो म्हाका टेन्शन म्हाका भरताना सोम्या तुंस्पुरो निराश हांव जाताना सोम्या तुंस्पुरो कंगाल हांव जाताना सोम्या तुंस्पुरो एकसुरी एकसूर हांव जाताना सोम्या तुंस्पुरो म्हाका तुंस्पुरो एक घडी बरी मौन रावया आमी कितें म्हणलें आमी कितें आयकलें दोळपर्यंत तातूंत खंयचें म्हाका चड लागती जाता खंयचें म्हाका लायक जालें विच वन आय एप्रिशिएट मोस्ट खंयचें म्हाका बरें लागलें घेवया आमी तें आमच्या काळजांत दवरया तें आमच्या मनांत दवरया तें एक घडीभर उबी रावया देवाचें उतर आमी आयकुया लुकान बरयलेले सुवार्थ्यांतलें वाचप अध्याय 11 वाक्या 5 तावन 13 पर्यंत उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हण चिंत्या
आणि तो मोद्यानेर या इश्टा जशी येता आणि म्हणता इश्टा म्हाका 3 उंडे उसने दी पयनार आसतलो म्हजो एक इश्ट हांव चित्त आमगेर येवन पावला ताका वाटतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना आनी तेन्ना तो ताचो इश्ट भितर ताण जाप दिवन म्हणटा म्हाका दोशी नाका दारा कीळ घालून जाल्या म्हजीं भुरगीं म्हज्या पासलेन न्हिदल्यांत आतां उठोवन तुका कांय दिवंक म्हजे वरी जायना हांव तुमकां सांगता इश्टाक तेपाचो उठोवन तो कांय दिवचो ना जाल्यार लज नासता ताणें विसरल्या खातीर पुणी उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो देखून हांव तुमकां सांगता मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें कित्याक मागता तो हरी एकलो घेता सोदता ताका मेळटा आनी बोडयतल्याक उक्तें जाता तुमचें मोदें कोण बापूय आपलो पूत मासली मागीर जाल्यार ताका मासले बदलाक जीवदाळ दीत वा तांती मागीर जाल्यार ताका विचू दीत खोटें जावन वचून तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्रत्व दिना जायत देवाचें वतर हें वकन पसी भाव भयणीनो तो एकलो भुरगो आतां 1 रुपया काणून अंगडी गेलो आनी म्हणालो अंगडीकाराडे अंकल 1 रुपयाक देव मेळटा गे तुमगेर अंकला कितें सांगचें म्हण कळना हो भुरगो कितें उलयता म्हणून ओगेत रावलो ताणें जाप दिवना देखून तो 1 रुपयाची कॉयन काडून आनी एका शॉपाक गेलो आनी म्हणालो अंकल तुमच्या अंगडी 1 रुपयाक देव मेळटा गे कितें उलयताय रापा तूं निकळ हांगा तो गेलो तिसऱ्या अंगडी वचून अंकल तुमच्या अंगडी 1 रुपयाक देव मेळटा गे त्या अंकलाक इतलो राग आयलो गे हो देवाक इन्सल्ट करता म्हणून धरलें ह्या तिरक्याक धਰਨ लोटलें ताणें भुरगो पडलो वचून मार्गाक तो खंय पडलो एक कार येवन रावोंकी आनी हो भुरगो त्या काराच्या मुखार पडोंकी पुण्यान कितें मार जावना ताका काराचो ड्रायव्हर एक बेगीन उठलो भायर आयलो भुरग्या धरण उठयलें कांय जावना ताका कितें जालें पता मार घाई जालो की मार जालो ना कितें जालें तुका म्हाका अंकलान अंगडी तां लोटून घालें कित्या लोटून घालें पता गुत्तू ना हांवें वचून 1 रुपयाक देव मेळटा गे विचारलें देखून अंकलान म्हाका लोटून भायर घालें तुवें कित्याक 1 रुपयाक देव मेळटा गे विचारलें भुरगो रडलो अंकल म्हजी मम्मी हॉस्पिटलांत आसा मस्त दिसता हॉस्पिटलांत आसा आज सकाळीं डॉक्टरान म्हळें तुजी मम्मी वयर पडना देवाण मात्र राखयत तुजी मम्मी वयर पडना देवाण तो देव खंय आसा ताका खंय म्हण हाडटा वचून ते म्हजे लागीं बोल्सां आसचें म्हळ्यार 1 रुपय खंय म्हणी मेळटा जाल्यार म्हज्या मम्मी कशें म्हणी ताणें राखचें देखून हांव 1 रुपय काडून भोंवण आसा त्या अंकला कितें सांगचें म्हण कळना तो अजाप जालो विचित्र बगलें ताका तो कारा भितर गेलो हे पेपार काडलें कितें कितें ताणें गिचिलें आनी भुरग्याक म्हळें दर काणगे त्याच आस्पत्रे वचू आनी थंय असल्या जाग्यार व्हरून हें कागद दी म्हणालो हो भुरगो धांवलो वचून थंय सांगलें की थंय व्हरून दिलें सुद्दां आनी दनपार जाता ना व्हडलें टिमून आयलें डॉक्टरांचें आनी ताच्या आवयक चिकित्सा दिवंक सुरू केली आनी थोड्या वेळान हो कारार ड्रायव्हर काराचो ड्रायव्हर आनी ती चीट बरयलो म्हळ्यार तोच आयलो ताच्या सांगाता ताचें टीम आयलें उरलें पर अजाप आवयकी अजाप पुताकी अजाप आनी थवळ हो म्हण व्यक्ती म्हणालो त्या आवय लागीं बाये तुज्या पुताचो भावार्थ पळोवन म्हाका अजाप जालें तो हातांत 1 रुपय काडून देवाक सोदून आसलो दुसरे कोणी जाल्यार खंय म्हणी पूण शेतां धांवते आसले अजापा म्हणी घडटात गी म्हणून दुसरे कोणी जाल्यार आंगण घालूंक वेते आसले दुसरे कोणी जाल्यार वाती पेटोवंक धांवते आसले दुसरे कोणी जाल्यार आनी कितें करते आसले तुजो पूत येदो नेणटो भुरगो आतां 1 रुपय काडून देव खंय मेळत आनी म्हज्या आवयक कशें गूण करीत म्हूण सोदून आसा ह्या भुरग्याचो भावार्थ पळोवन हांव शिरी सुकलो देखून ह्या भुरग्याक पळोवन म्हाका विचित्र बगलें देखून ही आस्पत्र म्हजी ह्या आस्पत्रेचो हांव डायरेक्टर वचून वचून पडला डॉक्टराच्या कारा मुखार देखून तुज्या पुताक आनी तुका
तुम्हा दोगांक हांगा कितले दीस रावयेत कितें चिकित्सा घेवयेत तुमी घेवयेत. भावांनी भयणी हें खंय घडलें कितें घडलें म्हण विचारचें नाका. पूण पळया त्या धाकटुल्या भुरग्या सोबावार्थ देवा कडेन तो नेनारी तो देव म्हण हाक मेळटा ताका कळना तें जाल्यार तो सोदून येता. म्हाका म्हज्या आवयक गूण करची एकच सकत आसा मागणें देव देखून जेजून म्हणलें म्हजे शिवाय तुमी कितेंच करूंक खंय म्हणलें सांबावलोच्या पत्रांत गे मातेवाच्या वांजेलांत गे एकाच वांजेलां आसचें एकडे मात तें आसचें मंड करपी पळया जुवांस वांजेल व्हेरी गुड खंय अध्याय 15 हांव दाखवाल तुमी फांटे अध्याय 15 वाक्या 5 म्हजे विने तुमी कितेंच करूंक सकणांत. हो भुरगो धांवलो पळया भावा आनी भयणी मागणें म्हळ्यार तें देखून म्हणटात काम करतना खंय सगळें म्हजे वरवीं जाता म्हण करीचें खंय वर्क as if everything is depending on you, but when you pray as if everything is depending on God. Correct. काम करताना सगळें हांवें करचें म्हजे वरवीं जायचें नाल्यार आळशी जाता न्ही हांव. पण मागणें करताना सोम्या सगळें तुका साध्य आसा असलो भावार्थ जायचे सगळें म्हजे वरवीं जाता. एस्तेर राणी पोरण्या ती राणी तिका आपाय आयिल्ल्या वेळार ही एस्तेर राणी कितें करता पळया ती दुसऱ्या रायांची कुमक मागोवं वचना. ती इगर्जे सॉरी देवाळाक वेता. देवाळा वचून अशें मागता पळया की एक राणी झुजांच्या हातेरां घालून मागच्या बदलाक एस्तेराचें पुस्तक अध्याय 4 वाक्या 14 ती म्हणटा पळया सर्वेस्परा आमच्या राया तूं एकलोसू देव म्हाका कुमक कर. आमच्या मागण्या शांत आसाचें सर्वेस्परा आमच्या राया तूं एकलोसू देव म्हाका कुमक कर कित्याक हांव एक सूर्य आसा. हे राणयेन सांगितली तशें हांव एक सूर्य आसा आनी तुजे शिवाय म्हाका कुमक करतलो दुसरो कोणूच ना. हांव म्हजो जीव म्हज्या हातान घेवन आसा. कित्याक वर्ड्स हांव म्हजो जीव म्हज्या हातान घेवन आसा. ओके उपरांत ती म्हणटा वाक्य 23 चॅप्टर 4 वाक्य 23 सर्वेस्परा आमचो उडास दवर देवांच्या राया आणि सर पदव्यांच्या धनिया म्हज्या संकश्टांच्या काळार तुकाच उगडाप कर आनी म्हाका धैर्य दी. आनी ती मुखार सोन येता पळया एका राणयेचें मागणें. तर भावांनी भयणी कश्ट येतना संकश्ट येतना मात्तणी सुखांती दुखांती म्हाका देवाची गरज बगोवचे हांवें देवाक लबतोंड रावचें हांवें देवा कडेन विनाती करीचे मागणें करचें देवा खातीर न्ही मागणें करचें कोणा खातीर. अब्राहम लिंकन अमेरिकाचो अध्यक्ष तो 9 पटी सोलवलो खंय इलेक्शनांत रावण 9व्या पटी ताच्या सेक्रेटरीन म्हळें खंय सायबा तुवें हांगा वोटाक रावचें नाका देव आमच्या पक्षान ना. अब्राहम लिंकन म्हळें खंय तुजें सांवाळ तुजें जाप सारकी ना देव आमच्या पक्षान केदाळाय आसा. सोमाकारा आमी देवाच्या पक्षान आसावे. अब्राहम लिंकन जाप दिली खंय ताणें म्हळांक गोत ना पूण ताका म्हणटा ताका येताचें कोटेशन म्हणटात सायबा आनी इलेक्शनां रावनाका देव आमच्या पक्षान ना. हांवें आनी तुवें कितें म्हणचें देव आमच्या पक्षान सदांय आसा. सोमाकारा हांव देवाच्या सांगाता आसाये क्वेश्चन मार्क म्हणया देव सदांय आमच्या पक्षान आसा पूण आमी सदांय जे देवाच्या पक्षान आसावे. रोमाकारांक बरयलें पत्र घरा वचून वाचा अध्याय 8 वाक्य 30 आनी 51 जर देव आमच्या पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. जायत देव आमच्या पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. इंत आमच्या उतरांनी गावया जेजू जेजू राया आमचो राय अपुर्ब्याचें गीत आसा. देव आमचो जेजू आमचो राय तो आमकां बळवंत आमचो राय आमचे सांगात आसतना आमकां कांय बेना. उबे रावया गे नाल्यार न्ही देता कोणा बसूंक जाय बसा कोण उबे रावलो उबे रावण जेजू जेजू तूं आमचो राय म्हणलें गीत आसा. रायांचो राय जेजू तूं आमकां जाय म्हणलें गीत आमी गावया. जेजू आमचो राय
ताचें सगळें रास ताचें आमी ताची परजा हर एका घडये हर एका वेळार तो आमकां राखता तो सांबाळटा देखून तो आमच्या पक्षान आसतना आमचे विरोधांतलो कोणीय ना देखून आमचें मागणें तें बळोवन जावं दी घट जावं दी तीर जावं दी. जेजू जेजू रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायांचो राय जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायांचो राय जेजू तूं म्हाका जाय तो मुझे थंय आसा तो तुजे थंय आसा तूं म्हजे थंय आसा तो तुजे थंय आसा सर्वांत जियेता सर्वांत जियेता जेजू जेजू रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायांचो राय जेजू तूं म्हाका जाय म्हज्या हातांनी आसाय म्हज्या पायांनी आसाय म्हज्या हातांनी आसाय म्हज्या पायांनी आसाय सर्वांत जियेताय सर्वांत जियेताय जेजू जेजू रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायांचो राय जेजू तूं म्हाका जाय म्हज्या कश्टांत तूं आसाय म्हजी दुखां तूं पुसताय म्हज्या कश्टांनी आसाय तुज्या दुखां तूं पुसताय हांसूंक तूं शिकयताय हांसून तूं शिकयताय जेजू जेजू रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायांचो राय जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायांचो राय जेजू तूं म्हाका जाय हालेलुया 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 म्हटल्यार स्तुती करूया आमच्या जेजूची आमच्या रायाची स्तुती करूया आमच्या तुत्रांनी तुमच्या तुत्रांनी स्तुती करा अर्गां दिया आराधना भेटया स्तुती करा हालेलुया 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 येशुवे 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 जेजू 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 तू म्हाका जाय जेजू तू म्हजो राय जेजू तू म्हाका जाय हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हणा सोमियान जेजू सोमियान जेजू म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो तुका लालेता तुका ताणेता तुका बुकेता ही म्हजी ताण ही म्हजी भूक ही म्हजी आशा ही म्हजी ओढणी सगळें संवसारी वस्तूंनी संगतींनी थांबोवचें बरी ना सोमिया तुंच म्हज्या आत्म्याचें खाण तुंच म्हज्या पोटाची भूक थांबोवचें काण तुंच म्हजें ताण बगोवचें उदक तुंच म्हजी आस्त तुंच म्हजी वस्त तुंच म्हजो राय तूं सदांच म्हाका जाय जेजू तुंच म्हजो राय तूं सदांच म्हाका जाय जेजू तुंच म्हजो राय तूं सदांच
म्हाका जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. अशी हा. मुगाळ भाव बेनिनो, तुम्ही आयकलां आसतलें त्या घडीत एकलो भुरगो बसाक राखोन आसलो. बस स्टँडान न्ही, बस स्टँडाचेर गेल्लें पयस. ते कोणी एक अंकलान ताका सांगलें, म्हळें पुता हांगा रावनाका, हांगा बस रावना, तूं बस स्टँडा वचून राव. भुरगो तेंत रावलो, आलोंक गुत्तना. तुका बस चुकता आज पळय, तूं हांगा रावशील, हांगा बस रावयना केदाळांच, तूं बस स्टँडांत राव. पूण भुरगो थंयच रावलो. थोड्या वेळान बस आयलें, तो रावल्ल्या कडेन रावलें बस, आनी भुरगो बसा सोडून गेलो. मग दीस भुरगो मेळ्ळो ताका. ताणें विचारलें, तूं जावेत रे आपा, थंय रावनाका म्हळ्यार हट्टान रावलोय, आनी जावया तो ड्रायव्हर, तुवें रावल्या कडेन ताणें बस रावयचे की. आनी भुरगो म्हणटा, रावी नासताना तो ड्रायव्हर म्हजो डॅडी न्ही. भावानी बहिणी, मागणें करतना हें चिंतप आमकां आसाचें, तो म्हजो डॅडी, तो म्हजो भाऊ, तो म्हजो इश्ट, मागणें तुजें बरें जाता. केदाळ तूं देव म्हजो बाप, म्हजो मोग करता, म्हजो तो जाणा, ही नोस मी थ्रू अँड थ्रू, सगळी म्हजी जिणी तो जाणा म्हूण केदाळ चिंताय पळय. त्या वेळार देवाचें आशिर्वाद तुका देंवता, तुका मागणें करूंक खुशी जाता. मस्त बडी मागणें करूंक आमकां उब्बण भोगता. कित्याक म्हळ्यार हें चिंतप येना. वत्तायक लागून, आवयच्या वत्ताय लागून, सासूमाईच्या वत्ताय लागून, आनी कोणाच्या वत्ताय लागून आमी मागणें केल्यार तातूंत कांय फायदो ना. मागण्यांत उतरां सोन काळीज ना जाल्यार व्यर्थ. उतरांच ना जाल्यार वडणी, काळीज आसल्यार पुरो. मागण्यांत उतरां सोन काळीज ना जाल्यार प्रयोजन ना. उतरां ना जाल्यार वडणी, ते बूक हाडी जेत्त म्हणना. जस्ट सिट. उतरां नाकात. उतरां हाडून ना बुकणा नाका. सिट अँड लूक एट हिम. तो म्हाका पळयता, हांव ताका पुरो व्हडलें मागणें तें. तो एकलो रयत केदाळे रांदवय गाडयेर घालन वेळ मेळटालो मार्केटे पावोवंक, ताचे कडेन मागण्याचो बूक आहलो, वाचतालो मागणें सकाळींची बेटोवणी, म्हणजे देवा हांव पातकी, गुळकीचें विधान पुरो मागणें म्हणटाना गाडी मार्केटे पावताली. त्याय दीस रांदवय घालन मागणें करया म्हणटाना भूक ना. आतां कशें मागणें करचें? देव म्हणालो, हे देवा कसलो बेरो आसा हांव एक, म्हणजे उडास आयज सकत पळय, काही उडास उणें जाला, इतलें काम गे देवा, म्हाका पुरो जाता, म्हाका भूक काडूंक उडास ना. पूण आज एक उठलो, उठोन रांदोळी पळय काडली हाळे, काडून तुवें बोळ आनी गटाय दिली, अर्गां तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका, महिमा तुका. हडन ताका आवाज आयकलो, हें बेस्ट मागणें. येदोळ तुवें केल्ल्या मागण्या पैकी आयचें मागणें 10 बेस्ट. येदोळ तुवें केल्लें खंयच्यातलें? कोणें बरयल्लें? कोणें बरयल्लें? आज तुवें केल्लें मागणें खंय ताण आयलें? तें कोणा पावलें? देवा. भावानी बहिणी, हें मागणें मेसोदा काळजांतान वालोवणेचें मागणें देवाक मानूं वता. देखून सांत आगोस्तीन आमकां म्हणटा, मागण्यान सर्गाच्या दाराची चावी घालून उक्तें करता हांव. सर्गाच्या दाराची चावी घालून उक्तें करता हांव, आनी सर्गेची आशिर्वादां आमचेर वतात. ती चावी घालून उक्तें करतना सर्गेची आशिर्वादां आमचेर देंवतात. मागणें केल्लो मनीस पाड जायना. तुम्ही म्हाका तुमच्या फिरगजेन पळया, इतलीं वकलां तुमच्या फिरगजेन. मागणें करन एकलो पाड जाल्लो आसा? मागणें करिनासतना पाड जाल्लो आसा. देखून मागण्यांत उबारिल्ले 2 हात, मागण्यांत उबारिल्ले 2 हात संवसाराच्या पुरा मिलिटरीच्या की बळवंत खंय. द 2 hands raised in prayer are so powerful than the entire military of the world. आता मिलिटरी आता म्हणतो आम्ही हे करणं, ते मिलिटरी असं कोणा झूज करून येता खंय, सो पॉवरफुल. पूण मागण्याचे 2 हात भावानी बहिणी, ते मागण्यान उबारिल्ले 2 हात संवसारातल्या सगळ्या मिलिटरीच्या की पॉवरफुल. तर तुवें मागणें 2 हात उबारणं मागणें करतना कितलें बोळादी जायना, कितले सर्गेची आशिर्वादां तुजेर देवणी येनात. देखून उतरां वापरनासतना राव. मस्तपटी आमचे वस्तूर पळय आमी उमळटा, उमळून सुकत घालता भायर व्हरून न्ही गे. वस्तूर घालें करता, सुकोवंक वस्तूर घालें करता, कांय करताय? कांय करिना. तूं घालताय, मागीर वचून हाडताय. पुरो करचें कोणें? तर हांव कोण? वस्तूर की सूर्यो? वस्तूर हांव.
पुरा करचें कोणें ताणें सुकोवचें देखून उडा वस्तूर घेताले देवा मुखार बसतना सांजे वचून तेच करताय हांवें सुकोत घाललें वस्तूर कोणाचें कितें ना पडोवचें म्हजेर हांवें सुकोवचें देखून तूं सुकोत घाललें वस्त्र म्हूण चिंत आनी सोम्या मुखार बस मागणें म्हळ्यार एका पाकड सुकण्याची 2 पाकट आहे खंय तुका जर सुकण्या पाकट येनात ताका उबोंक जायना एका दिव्याक तेल ना तर दिवो जळना मागणें करिनातल्या मनशाची जिणी सगळे छाप्पेत जाता देखून मागणें करतना खंयी करियेत खंयच्या जाग्यारय करियेत मार्केटींतय करियेत सोलून येतानाय करियेत बसार पळोवन करतानाय करियेत खंयच्या वेळार तुवें करियेत मागणें करतना उतरांत कर उतरांय जायचे 3 नमुन्याचे मागणे आहात वोकल प्रेयर म्हणटा वोकल 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 म्हणजे आमचे वोकल कॉर्ड्स म्हणजे देवा म्हणजे सेवा उभी दवरून पुरा वोकल कॉर्ड्स ओके आमचे वोकल मागणे म्हणटाना मोत काय आसता मोत खंय आसता मोत खंय आसता देखून मोतची दिवन मागणे तोंडांत बेश्टे म्हणचे न्ही बरी उतरां बरी चिंतून वळचे म्हज्या देवा म्हज्या सायबा हांव तुज्या पांयां पडटां इतलें स्लो म्हळ्यार आसा कशें म्हणटा आमी आमच्या बापा आमच्या बरें पूण आमकां निवार आमेन जालें न्ही आतां न्यू वर्शन ऑफ आवर फादर ना माण मर्या पूण जेजो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या उपरांत तशें शा 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 पळया घरा वचून पळया तुमचें मागणें पळया आज तुमचें बरें आसतलें उरल्यांचें पळया वचून महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीं तशी आतां कोणाचें मोत चीत ना हें पुरो गेलें वोकल प्रेयर प्रे विथ फेथ यू मस्ट मीन वॉट यू आर प्रेइंग सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बोरी कोबर हाडली आनी ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली ना माण मोरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव इतलें म्हणून वेळ गोंया आतां पुरो शॉर्ट कट न्ही ना सी आवर वोकल प्रेयर्स आर युजलेस इफ यू डोंट प्रे विथ द फेथ विथ द डिवोशन विथ द मिनींग एवरी वर्ड इट इज युजलेस ओके देखून आमी कितें मागणी पुरो मागणी म्हणून जें म्हणना तुका वेळ जाता जाल्यार तें म्हणजे देवा मागणें बरें कर म्हणून कोंकणीन मातें आसचें भीत कर मागणें म्हणजे देवा हांव पातकी वावरताचें विधान बरोवचें विधान मोगाचें विधान तें तुजें कर कोणीय तांदूळ घालां कर पयस बीन घालां तें तुजें कर गाणें बरें कर म्हणून दुसरें मेडिटेशन मोतीन चिंतचें मेडिटेशन नियाळ करचें काही सांगचें म्हणना वाड जमय तर तुमी 6 मिनटार करतात मोतीर मात चिंतचें कोणा कोणें काले गाळी दिल्ल्यो पुरपुरल्यो सिरप घाल्ले बरा तें चिंतच्या बदलाक मोतीनच देवाची चिंतना आयकली जिनान तेजें मेडिटेशन म्हणटा हें चिंत तिसरें कॉन्टेम्पलेशन म्हणटा कांय ना फकत बसचें वस्तू चुकत घाल्ल्या बरी कांय ना हांव ताका पळयतां तो म्हाका पळयता आमी उलयना तूंय उलयना आमी उलयना तूंय उलयना दोगी आयकतात पळय सायलेन्स आजकाल सायलेन्स नंत ना आज मनशां ओगेत बसूंकूच जायना न्ही पळया गे हांव आतां उडपीतान आयलो हांव बसार पळयलें सगळ्यां ज्या हातांत आसा कालें हांव मोबायल मदें मदें कंडक्टरी काडून पळयता मदें मदें खूब ड्रायव्हरी काडून पळयता ताच्या तोंडाक तर बांदलें जाल्यार जाता जालें म्हणना देखून आमकां ओगेत बसून आमकां कोण आयकळना ओगेत बसून जायत ना ओगेत बसूंक जायत ना आमकां मुयो जातात एखादं पेंकट पडटा नाल्यार पोट दुखता ओगेत बसूंक जायना भावानी भयणी मागणें करतना हांवें आनी तुवें ओगेत बसचें व्हडलें मागणें बी सायलेंट सगळ्यान आवाज भरलाच सगळ्यान आवाज हर एकलो उलयता हर एकलो बॉम्ब मारता सगळे उलयतात सगळ्यान उलयतात आयको कोणी ना एलिया प्रवादी रायांचें पयलें पुस्तक घरा वचून वाचा चॅप्टर 19 ऑफ फर्स्ट किंग्स पयल्या रायांचें पयलें पुस्तक एलियाक देव खंय भेटलो व्हड जड वारें आयलें ताजो देव आसलोय ना ताजे उपरांत भुंय कांपणी जाली देव आसलोय थंय ताजे उपरांत कठीण उजो आयलो देव आसलोय थंय खंय आयलो केदार ताका देव मेळ्ळो हळू आवाज एका रायाचें पयलें पुस्तक चॅप्टर 19 भावानी भयणी मौनातें आसा तुज्या काळजांत भितरल्या भितर तो आसा त्या देवा कडेन उलय ताका आयक तुजें कान उक्तें कर देखून उगडापणाचो ग्रंथ म्हणटा अध्याय 3 वाक्य 12 पळय तुज्या काळजाच्या दारा कडेन रावन हांव बोडयतां उपरांत कुडसिया पळय तुज्या काळजाच्या दारा कडेन रावन हांव बोडयतां
कोण म्हजो ताळो आयकोण दार उक्तें करता त्या दाळा हांव भितर सरतलो आनी ताच्यो सोवे जेवतलो आनी तोय म्हज्यो सोवे जेवतलो. आयकंत रावल्यार आमचे खंयचे भितर. देखून भावा आनी भयणी, मागण्यांत देव तुजे लागीं उलयता. आयक, तुजें कान उक्तें दवर, तुजें काळीज उक्तें दवर. अशें सोम्याचो ताळो आयकोंक आनी तुजें मागणें सोबीत. म्हळ्यार हांवें वोकल प्रेयर सगळें चित दिवन आयकोवचें. मेडिटेशन मतीन मात्र नियाळचें देवाचें उतर. आनी कॉन्टेम्पलेशन म्हळ्यार ध्यान. फकत बसून वस्त्र सुकत घाल्ल्या बरी आनी मौन वातावरण. आमी इगर्जेन 10 मिनटां पयलें येता, 15 मिनटां पयलें येता, फकत बसून मागता. हें आमच्या भुरग्यांक आमी शिकयचें. तुमी दोतोनेच्या टिचरांक कोणा आहात पळय, हें शिकयचें भुरग्यां कडेन. मौन रावंक. आतां भुरग्यांक आमचें मौन रावंक जायना. तांकां तेणें मुयो सोंपता कितें म्हणी करता म्हळ्यार तांकां मौन रावंक कळीत ना तांकां. हें मौन व्हडलें मागणें म्हळ्यार बी सायलेंट. देखून इगर्जेन बसतना हें बस, आयक. देखून म्हणटा इगर्जेन उलय नजो. कित्याक उलय नजो? तुमी म्हणटात उलय नजो कित्याक म्हळ्यार देव आसा. देव उलय नाका म्हणटाय. कित्याक उलय नजो? इगर्जेन कित्याक गरजे भायर उलय नजो? उलोवचें हॉलांत. इगर्जेन हांवें कोणा कडेन उलयचें? हांवें देवा कडेन उलयचें देवान. वॉट इज द आन्सर? आय शूड स्पीक टू गॉड अँड गॉड शूड स्पीक टू मी, नॉट टू वन अनदर. तें खंय उलयचें? आमी भुरग्यांक कितें म्हणचें? उलय नाका. आतां पाद्र्या भायर स्ट्रिक्ट आसा. पाप पाद्र्या पाप ताका बेश्टें घालून सोडलें. तो विचारता कितें जालें मम्मी ट्रान्सफर पाद्र्याबाक? स्ट्रिक्ट पाद्र्या. टिचर जोर आसा, सिस्टर जोर आसा. नो, आमी पुता दुवे इगर्जेन उलय नजो. कित्याक? हांवें जेजू कडेन उलयचें आनी जेजून उलयल्लें आमी एकामेका उलयल्यार मागणें करूंक. देखून म्हणनाका जेजू आसा उलय नाका. अब्बा तो म्हणटा अब्बा जेजू कोलो भिरांकुला बा उलोवंक सोडना तो. भुरग्यां समजना तें. पुता उलय नाका. कोणा कडेन उलय? जेजू कडेन उलय. तुमी एकामेका खंय उलया? भायर उलया. तितलें. देखून भाव आनी भयणी, आमी त्या जेजून उलयलें आयकोंक आमचें काळीज म्हण तयार करया आनी गावया गीत. प्रार्थिसुनी ओ मगणे, प्रार्थिसुनी ओ मगळे. हे पुता, हे तुवे, तूं मागणें कर. मागणें केल्ल्या वरी तूंय बरो जाताय, हेरांकी बरेंपण जाता. तुजें मुतोण देवाचें आवरा वा देवाचें बेसांव, देवाची कृपा तुज्या घरांत, तुज्या कुटुंबांत, तुज्या संकश्टांत, तुज्या एकसुरपणांत, तुज्या बेजारायंत, तुज्या दुखांत सोम्याची कृपा वाळून येता. गावया आमी गीत. प्रार्थिसुनी ओ मगणे, प्रार्थिसुनी ओ मगळे. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿದಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. तरी एका उतराचो अर्थ बरो करून जाणा गावया आमी. ताका अर्थ आसा, इट्स मिनिंगफूल. कितें मागता तें फायद्याचें. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ನಿನ್ನ
ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕತ್ತರಿಸಿ ಓಡಿ ಬರುವರು. ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕತ್ತರಿಸಿ ಓಡಿ ಬರುವರು. ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sumiyan Jesu, amka magom shikai. Sumiyan Jesu, bawartan, parvoshan, mogan, samadhanen, sontosan, urben magom shikai. Hargan sumiyan, aradan sumiyan, oglab sumiyan. Nemane bhau benino, mostanaji ek कंप्लेंट वा चिंता पासता हांवें मागिल्लें आमकां मेळना. हांवें वाती पेटयल्यो, हांवें आंगवण गेली, हांवें यात्री पयन केलें, हांवें राखण्यार गेलें, हांवें कितें पुरा केलें, उपास केलो आनी ध्यान केलें, नोवेनां गेलीं, देवान म्हजें मागणें आयकूंक ना. ही फोट गजाल. देव भवानी भयणी तुजें आनी म्हजें मागणें आयकता. आमचो आदलो पापा फ्रांसीस आमकां शिकयता, आमी मागता आमी विनाती करता, साबार फावटी देव आमच्या मागण्याक कान दिना तशें दिसता. पिडा गूण जावंक ना कोण ना, कान मेळोंक ना कोण ना दिसता. पूण एक संगत विसर नजो, देव सांगता ना, इल्लो वेळ राव, इल्लो वेळ राव. हाच्या की बरी दुसरी वाट तुका हांव दाखयता. हाच्या की तुका बरें मेळटा, इल्लें राख, इल्लें समाधानी जा, आमसर नाका. मस्त बटी हांव आनी तूं आमकां आज पुरा सगळें इन्स्टंट जायचें, अरे चिंतल्या बरीच जायचें. देखून मागणें चिंतल्या बरीच जाता म्हण न्ही, देवाच्यो वाटो आनी तुज्यो वाटो विंगडत. देव आमकां केदींच विसरना. इसायाचो ग्रंथ अध्याय 40:9 वाक्य 15. एक आवय आपल्या दूध दिल्ल्या भुरग्या विसरत काय, ती विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. देव आमकां केदींच विसरना. पळया किर्तन 116 वाक्य 1-2 कितें म्हणटा पळया. Psalm 116 verse 1-2. हांव सर्वेस्पराचो मोग करता, ताणें म्हजो ताळो आयकलो, ताणें म्हजी विनवणी आयकली. किर्तन 116 verse 1 and 2. उपरांत उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 30 chapter 30 verse 22-23. रेचेर एका भुरग्या पासत आश येताली आनी देवान तिका कान दिले. रायाचो ग्रंथ अध्याय पयलो बूक अध्याय 8 वाक्यान 8-10 म्हणटा, सालमांव राय आपल्या बांदलेल्या देवाळांत देवाक रावंच्याक आपयता, देव ताचें मागणें आयकता, देवाचो प्रताप देवाळां भितर सरता. दोन कृत्यां पुस्तक Acts of the Apostles chapter 10 verse 4. कर्नेला तुजें मागणें देवा उजीर पावलें. कर्नेला तुजें मागणें देवा उजीर पावलें. एलिझाबेथान जाकारिके देवाच्या दुतान एन्स म्हणलें, तुमचें मागणें देवा मुखार पावलें. सांत आगोस्तिनाच्या आवयन 18 वर्सां मागलें. 18 वर्सां मागलें, वेस्टच जावना. ते 18 वर्सां जें मागणें येदें म्हणल्यार रास जालें गे. तिसो पुत काल जालो, बिस्पू जालो, दोतोर जालो, सांत जालो, आज आलतारीचो मान मेळ्ळा. हें पुरा मागणें कोणाचें? इतल्या वर्सांचें मागणें. तीं दुकां तीं पाट जायनात, तीं बरोवन वमततात. एकल्यान देवा लागीं विचारलें काही, देवा तूं सगळ्यांनी आसाय, सगळें करूंक शकताय, तर म्हजी आशा योजना कित्याक तूं सफळ करिनाय? देवान जाप दिली खंय, हें बायबलान ना. ओके. देवान जाप दिली खंय, पुता
हांव वायफाय बरी वायफाय आमच्या घरा आसा हांव सगळ्यांना आसा पूण तुवें कांय करचे वायफाय आसल्यार हां कनेक्ट करीचे न्ही कनेक्ट केल्या पुरो हां आतां खंय खंय गेल्यार दिसता पासवर्ड खंयचो म्हणून पळय न्ही आतां आमगेर आयल्यार पयलीं विचारचें कोणी इंटरनेट आसा पासवर्ड खंयचो म्हणून देखून आमी बरोवन दवरचो पळय रत्तो पासवर्ड म्हणून तो घाल्ल्यानंतर मागीर संवसार दुसरो भावानी बहिणी आमचो देव कनेक्ट जाता ताका कांय करचे पासवर्ड घालीचे खंयचो तो पासवर्ड मागणें म्हणलो पासवर्ड तुज्या लॅपटॉप आसूं दी मोबायल आसूं दी तातूंत तो एक पासवर्ड म्हूण आसा आतां म्हजेय मोबायल उक्तें करचें ताका पासवर्ड आसा तो पासवर्ड घाल्ल्यान उक्तें जाता नेटा कनेक्शन जाता मागणें म्हणलें तो पासवर्ड घालतना खंयचीं साधनां उपकारा जाता देखून मागणें करतना 4 संगत्या मुडास दवरया नंबर 1 देव जाप दिता ताच्याच रितीन हांवें चिंतल्या बरी न्ही कीप इट इन मायंड हांवें मागलां जावं पुरो म्हाका मेळो ना कित्याक तुमचो भुरगो केदाळाय म्हणटा पप्पा म्हाका सुरी दिता ते वा किचनाक घेवन विचारता मम्मी ती पांचवें दिसता बरें तर निमिरसां म्हाका खावंक दिता ते तुमी एक दिवटी दिल्या म्हाका सासना मागीर दिसार सोनान तो देखून तुमी दिना देखून देवूय तूं कितेंय मागताय तुका बरें न्हय दिसता देखून तो दिना देखून तुका गरज पडटा तो दितलो नंबर उडास दवरा देवाचे वाटो आमचे वाटोणी ताका जाय जाल्यार तो म्हाका दितलो देखून तूं आमसर नाका दुसरें देवाची खुशी करून स्विकार रेडी जाव तुजी ही सैरी तुटो पुरो बरी जाली तुटली कित्याक ताची बरी आसा देखून हां बरी जाली तुटुल्ली अशें चिंतीचे देखून देवाची खुशी करून प्रयत्न कर सांजूजे देवाची खुशी केल्लो महान व्यक्ती तो न्हिदेंतूच ताका उठलो देवाची खुशी ताणें फाळ्ळी आमी जाणव मोरी माय देवाची खुशी केल्ली महान व्यक्ती देखून देवाक सगळें साध्य आसा तो आडगिटांनी नीट बरयता देखून देवाक कितें जाय तें म्हाका दिता देवाक हें गरज ना एका जोड्याक एक भुरगें जल्मलें ताका हाती समानांत पांय समानांत तकली समानांत हाती नात पांय नात पळय त्या आवयन कितें म्हळें गोता तूं आनी हांव जाल्यार कितें म्हणटा हांव आवयन म्हळें ह्या भुरग्याक पोसूंक संवसारांत खंयची बरी आवय ना बेस्ट आवय कोण हात नातलो मांडो नातलो आनी पांय नातल्या भुरग्याक पोसूंक बेस्ट आवय कोण ती आवय रडत पळय द वे ऑफ लुकींग एट द थिंग्स एटिट्यूड पळया ह्या भुरग्याक पळोवंक बेस्ट आवय म्हळ्यार हांव देखून देवाची खुशी करून रेडी राव तिसरें तूं जेत्त बसत माग नाका हेरां बसतय माग हेरां बसत मागतना तुकाच बरेंपण लागता देखलो पाद्र्या जॉगिंग करतालो सकाळींचे जॉगिंग करतना एम्बुलन्स तेणें गेलें पाद्र्या जॉगिंग करचें रावयता आनी कोणी आसून तो पिडेस्त ताचे खातीर मागलें ताणें एक आमच्या बेकना म्हण मरी मागली मस्त दिसा उपरांत एक स्त्री तेणें सोलोन आयली आनी ह्या वेळार पाद्र्या जॉगिंग करता आसलो ती रावली आनी म्हणाली फादर पाद्र्या बाबा अजाप ह्या एरियान कोणाक पाद्र्या बाबाची वळख ना कोण म्हाका फादर म्हणटा ती स्त्री फादर परच्या सोमारा एनंत एम्बुलन्सार हांव येताना कोणी हांव एमर्जन्सी वार्डा पावताना एक पाद्र्या म्हज्या दोळ्या मुखार दिसतालो हे पाद्र्या म्हज्या दोळ्या मुखार दिसतालो हे पाद्र्या मागणें करतालो तो तुमच्या बरीच आहलो पोर हांव एमर्जन्सी वार्डा पावताना ते म्हाका न्हिद आयताना हे पाद्र्या म्हज्या दोळ्या मुखार आयलो त्या पाद्र्या बाबाचें मुखामळ तुमच्या बरें दिसता दिसान वत्तू पाद्र्या ताणें तिचे खातीर मागलें तिची पिडा कोण जाली भावानी भयणी चवथें उडास तो तुजे खातीर मात्र न्ही पेल्या खातीर माग तुजे कश्ट सांग सोम्याकडे पेल्याचे कश्टी सांग तर तूं येवन हाळू जातात पेल्याचे कश्टी हाळू जातात अशें तुका आनी म्हाका सगळ्यांक समाधान देवाचें पेसांव मेळटा तर हो आमचो नियाळ अखेर करया निमाणें गीत आमी गावया इतलें उडास दवरया म्हाका आनी देवाक कनेक्शन आसजेत कनेक्शन स्ट्रॉंगर द कनेक्शन बेटर द फ्रूट बेटर द इफेक्ट मागणें कितलें बळादीक जालें समाधान चडलें भलायकी वाडली म्हाका आनी पेल्या सगळ्यांक समाधान मेळटा तर गावया आमी गीत नानू प्रार्थने ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುಮಿया हांव मागताना तूं पयसनाय लागींत आसाय म्हाका आयकताय म्हाका आदार दिताय म्हाका बेसांव दिताय म्हाका आनी सगळ्यांक बेसांव दिताय तें बेसांव म्हाका दी म्हूण आमी गावया आनी हो नियाळ थोड्या वेळाक संपू ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು
ನೀ ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ, ನೀ ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀನು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಮನ ಮರುಗುವ ದೇವನು ನೀ, ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಮನ ಮರುಗುವ ದೇವನು ನೀ, ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಾದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀವು ಯೇಸುವೇ. ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಾದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀವು ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. Alleluia, 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 नमस्कार सोम्या हालेलुया 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 थैंक यू जीसस प्लीज यू जीसस हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया सुमी आमकां आमी आसा निरंतर आमची दिश्ट ताचेर दवरचे प्रयत्न आमी करया म्हटल्यार एक वर देवाच्या उतराचो एक निरंतर नियाळ म्हणल्या परी आमी केलो मोगाच्या इश्टान हर एक उतरां हर एक समजणी आमच्या मोतीक आमच्या कानांत पडली एक घडीभर उगडासा काडचे प्रयत्न करया जेजू आमकां ताचे लागीं येवच्याक मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें बडया तुमकां उक्तेलें जातलें म्हणल्यार उतराकाल आमचो बोवाड ताचे थंय कोसोवंक आमकां आपण दिता आमचे जिवीत ताचे थंय कोसोवंक आमकां आपण दिता ह्या संवसारांत आमी एकामेका मागतना ते मनीस चड पसंद करिना आनी एकलो आमचे लागीं येवन मागतना ते आमी चड पसंद करिना आमी आनी एकल्या लागीं मागचे म्हणटा आसतना ते आमकां चड पसंदयेचे जायना पूण देव कितें म्हणटा जेजू कितें म्हणटा तुम्ही मागा निरंतरी मागा केवल मागणे मात्र म्हज्या आनी देवा मदलो संबंध घट करूंक शकता ह्या संवसारी जिवितांत म्हाका गरज आसा तें सगळें बरेंपण हाडूंक शकता आमी आयकल्लो नियाळ आमच्या मतींत आमच्या काळजांत रंबोवचे प्रयत्न करता आसतना मुखलो थोडो वेळ विविध गरजां खातीर विनवणेच्या मागण्या मुखांतर आमची मागणी आमची दुकां आमचे अत्रेक सगळे सोम्याच्या पांयांतळी दवरूंक आमकां आमी आयती करया मोगाच्या इश्टान फाल्यां हांव मुखले 9 दीस आनी 10 दिसा चलचे ते ह्या पूर्ण शेताची वार्षिक परब 9 दिसांचे ते नोवेन आनी निमाणे आमी आसा करची ती परब सगळे आमकां देवाचो अनुभव जोडच्या कादाराचे जाय बुकल्या 9 दिसांनी आमी भेटोवची हर एक प्रार्थना आमी आमच्या दोळ्यांत देवचे ते हर एक दूख आमी हात जोडून दिब्यांनी पडून मागलेले ते हर एक मागणे आमच्या पात्रोना मुखांतर जेजू सरशी पावोंक जाय आमच्या निरंतर मागण्याक आमच्या बोवाडताक लागून देवान आमकां हर एकल्यांक बेसांवांनी बरोवंक जाय देवाचे उतार जुवांचो वांजेल अध्याय 15 वळ 1 आनी 2 आमकां सांगता हांव बरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा आमाली मोजे ते आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातरन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ तांणी दिवच्या खातीर सवर्ण बेंडटा मोगाच्या इश्टानो ह्या पूर्ण शेतांत आमी आसा आज एक घडी बर आमच्या ह्या विनवणेच्या मागण्याचो पयलो वांटो जावन ह्या आमच्या पूर्ण शेतांत सेवा दिवच्या हर एका व्यक्तींचो एक घडी बरें आमी उगडास काडया हांगासर एक आशेल्लें एक स्वप्नेल्लें एक अपुरबायेचें बांदप आनी ह्या बांदपाच्या भितर आमी एकवटीत जावन परत आनी परत सांगता मेळचें बाग देवान आमकां फावो केल्लें आसा सालोरेसाच्या मताकाल आमची मागणी देवा मुखार समर्पण करच्याक एक अपुरबायेचो एक जागो ताणें आमकां दिला आनी हें जावन आसा ह्या अपुरबायेचें देवाळ आनी फाल्यां हांव मुखले 9 दीस हांगासर निरंतरी मागणे चलतले नोवेना चलतली विविध रितीची मागणे विविध लोक हरिहरिनी ह्या देवाळाक धांवून येतलो मागणे करच्याक आशिर्वादां जोडच्याक दूख सगळें आमचे हाळू जातले म्हणले एका नव्या पातीन आनी नव्या बरोवशान तर एक घडीभर ह्या आमच्या पूर्ण शेतांत सेवा दिवच्या हर एका याजकांचो लायक मुखेल्यांचो एक घडीभर आमी उगडास काडया एक घडीभर आमी दिबी घालया मोगाच्या इश्टानो आमकां हर एकल्यांक तो देवाचो अनुभव ह्या देवाळांत जाता आमी हर एकलीं पवित्र पुस्तक आमी आयकल्लें देवाचें उतर जुवांचो वांजेल अध्याय 15 आमी हर एकलीं एका दाखवाली थंय आसा एक दाखवालीचे फांटे म्हणले बरी आसा कशें एक फांटो ताचेच तकी जिवंक शकना की आमच्या जिवितांत ह्या खऱ्या बावडता विने जेजू विने आमी कितेंच करूंक शकना आनी तो जेजूचो अनुभव म्हाका आनी तुका खंयसर मेळटा तो जेजूचो अनुभव
ह्या देवाळांत परत आणि परत सांगता मेळटा आसतना म्हाका मेळटा. देखून एक गडीभर ह्या देवाळांत सेवा दिवच्या हर एका याजाक असो एक गडीभर आमी गुडास काडया. आमच्या फिरगस बिगार असो, मनादीक बाप बाजिलवास असो, मनादीक बाप लॉरेन्स आमचो सहाय्यक, बाप पीटर आमचो प्रिन्सिपल, सांगतास या पूर्ण शेताच्या सर्व लायक म्हणयाऱ्यांक, प्रत्येक करून उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, गौळीक परिषद, या पूर्ण शेताची समिती, हांगासर या पूर्ण शेताच्या मुखल्या नोवेनांनी आणि परबेनी सेवा दिवची सर्व स्वयंसेवक आमच्या फिरगजेंत विविध रितीने सेवा दिवचे, या पूर्ण शेताच्या परबे खातीर सेवा दिवच्या हर एका व्यक्तीक एक गडीभर आमी आमच्या मती काडया. जेजू मुखार आमी आसा. सर्व आमच्या याजकांक, धर्मिकांक, लायक मुखेल्यांक जेजूच्या पांयांतळी एक गडीभर आमी हाडया. जेजूच्या पांयांतळी एक गडीभर आमी हाडया. मोगाच्या इश्टानो, फाल्यांतावन हो निरंतर वावर करच्याक तांकां देवाचो आदार गरज आसा. फाल्यांतावन तांचो वेळ कितें आसा तांकां कळीत आसचें ना. कितल्या वेळार तांकां खावंक आसा, कितल्या वेळार तांचें जेवण जातलें आनी कितें आसतलें. कित्याक हांगासर लोक येतलो देवाचो अनभोग जोडच्याक. आणि तो अनभोग या याजका मरिफात, मुखेल्या मरिफात लोकांक मेळोंक आसा. हर एका याजकाक सेवा दिवंक येवच्या, मागणे करूंक येवच्या, मिसाक येवच्या सर्व याजकांक, धर्मिकांक तसो सोमी सांबाळण व्हरून दी. एक गडीभर आमच्या हात आमी उबारया. मंगळा जेजू, तुझे मुखार ह्या आमच्या सर्व याजकांक, धर्मिकांक, ह्या आमच्या पूर्ण शेताच्या सर्व सेवा दिवच्या लायक म्हणयारांक तुझ्या पांयांतळी आमी समर्पण करता. विशेष करून मंगळा जेजू आमच्या फिरगस विगाराचेर, सहाय्यक याजकाचेर, हांगासर सेवा दिवंक येवच्या हर एका याजकांचेर तुजो विस्तार आशीर्वादात उबत. तांच्या मरिफात तुजो खरो अनभोग आमकां फावो जावं दी. तांचे मरिफात आमचे मागणे तुझे मुखार पावोवन दी. तांचे मरिफात आमी ह्या पूर्ण शेताक येवन तुझे थंय संतोष पावोंक, खरो अनभोग सोडून ह्या देवळांत हांव आमी पाटी आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक वचोंक सोम्या सर्व याजकांक तुझ्या कृपेन, तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भर म्हणून आमी मागता. हात आमचे उबारया. हालेलुया, 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 हालेलुया. मंगळा जेजू, मंगळा जेजू, या तुझ्या भुरग्यांनी प्रत्येक करून या घडये मागून आसा. आमच्या सर्व याजकांक, धार्मिकांक, लायक मुखेल्यांक तुझ्या आशीर्वादाने भर म्हणून आमी मागता. तांचे सांगता तूं राव, तांकां गरज आसा ते आत्मीक बरेपण फावो कर. तांचे मरिफात तुजो मोग, तांचे मरिफात तुजी सुटका आनी सोडवण तांकां फावो जावं दी. या पूर्ण शेताक फाल्यांतावन येवच्या हर एका व्यक्तीक गरज आसा ते सगळे बरेपण या याजका मरिफात फावो जावं दी म्हणून मागता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ही मागणी करता तुका जेजूच्या नावान बापा. ही मागणी करता तुका. सुमेस्त आमी बसया. जो सोबांचेल अध्याय 5 एका पुरबायेचें गणित आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. आनी तें गणित जावन आसा बेतसादा तळ्या लागीं जेजून केल्लें तें एक आचार. बेतसादा तळ्या विशयांत आमी हाच्या पयलें ह्या नियाळा विशयांत वा ह्या वांजला विशयांत नियाळ करता आसतना आमी आयकल्लें, आमी उगडासा हाडयेत. प्रत्येक करून ह्या तळ्यांत एक विशेष सकत आसा म्हूण लोक पाती येतालो. देवाचो दूत त्या तळ्यांत देंवता आसतना, येता आसतना ते तळ्याचे उदक हालताले आनी त्या वेळार कोण तरी एक पिडेस्त त्या उदकाक ते पावत जाल्यार त्या तळ्या लागीं पावून ते उदक ताच्या आंगार वा खंयसर पिडा आसा थंयसर लागयत जाल्यार ते आजापी रितीन बरें जातात म्हणली एक पात्यणी त्या लोकां मदें आसली आनी जायते जण बरे जाल्ले. आनी देखून जायतो पिडेस्त लोक ह्या तळ्याच्या बोवारी बसून एक ना एक दीस म्हाकाय बरेपण जातलें म्हणलें एक आशा आकांक्षा घेवन, एक पातयेणी घेवन, एक बरोस घेवन थंयसर राखून रावताले. आज ना फाल्यां म्हाका बरेपण जाता म्हणून. आनी एक दीस कितें जालें, जेजू त्या तळ्या लागीं येवन पावता आनी तो वळ 38 वर्सां तावन पिडेंत आसलो एक व्यक्ती थंयसर आसलो.
आणि जेजून ताका एक सवाल विचारता. जेजू ताका विचारता, तुका बरो जावंक खुशी आसा? तुका बरो जावंक खुशी आसा? आणि पिडेस तो म्हणालो, तो शीता म्हणवना, पण तो म्हणता, म्हाका मोन आसा पूण म्हाका सकल आपण व्हरतलो कोणी ना, तळ्या लागी आपण व्हरतलो कोणी ना. आणि जेजू ताका म्हणालो, तूं बरो जातलोय वा तुका बरें जातलें. जेजूच्या एका उतराक लागून जेजून ताका म्हणलें, तुजें हांतोळ घे, उठ आनी चल. तुजें हांतोळ घे, उठ आनी चल. आणि तो पिडेस्त उठलो आणि ताच्या हांतोळ घेवन चलतच रावलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या इश्टानो, फाटले एक वर आमी आयकल्ले देवाचे उतर आमी ह्याच्या मोतीक आमी हाडया. आमी मागण्या विशयान निरंतर शिकोवन पदरापात आमी आयकून सासरल्या. आणि त्या मागण्याचो प्रतिफळ कसलो, त्या मागण्याचे एक इफेक्ट कसले, द पॉझिटिव्ह इफेक्ट म्हणटा आमी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत एक सकारात्मक सकत आमच्या जिवितांत वाळोवन येवची मागण्या मरिफात. आणि मुखार आमी नियाळ करता आसतना आमी उगडास काडया पिडा शिडेंत कश्टोवच्या हर एका व्यक्तीचो. मग चेष्टान आज आमी हांगासर देवळांत येदा व्हड संख्यान आमी आसा. आणि फाल्यां हांव नोव्यान आसा म्हणटा आसतना जायतो लोक येतलो. प्रत्येक करून आमच्या पुणशेतांनी देवळांनी मागण्या आसा म्हणटा आसतना प्रत्येक करून विशेष करून आमी मागणें करचें जावन आसा पिडेस्तां खातीर. प्रत्येक करून पिडा शिडा ह्या दिसांनी सडल्या. मारेकार पिडे वरवीं जायतो लोक कश्टोन आसा, जायतो लोक कश्टोन आसा. थोड्याच दिसा आदी एक स्त्री म्हाका मेळिल्ली. तिचे धूव आनी जावय परगांवांत आसात. आणि तिचें धाकटें बाळ, एक 1.5 वर्सांचें बाळ 6 म्हयन्यांत हांव आस्पत्र्यांत आसा म्हणाली. दुकान गळोवन म्हणाली 6 म्हयन्यांत हांव तें बाळशें आस्पत्र्यांत आसा. हार्टाची एक ल्हान समस्या, पूण आनी की पिडा ती उणी जातेत ना फादर, मागणें करा फादर म्हणून. मग चेस्टानो 1-2 गडितां न्ही, गडितां कितलीं आसात आमच्या दोळ्या मुखार आसात. आमच्या जिवितांत आसूंक पुरो, घरांत आसूंक पुरो, शेत सामार आसूंक पुरो, इश्टां मदें आसूंक पुरो. पूण जायतो लोक ह्या दिसांनी बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक देवळांत येता. आमच्या लागीं जायते जाण सांगतात. येवकरिस्तांतलो जेजूक आमी एक घडी भर पळोवया. येवकरिस्तांतल्या जेजू थंय आमचे दिश्ट आमी दवरया. त्या पिडेस्ताक विचारलेलें तेंचो सवाल जेजू आज म्हज्या काळजांत एक घडी बरी सारचें प्रयत्न करता. ह्या मौनपणांत जेजू म्हाका आनी तुका विचारन आसा, तुका गूण जावंक जाय की. एक घडी भर तुझे दोळे दांब मोगाळ इश्टा. लेट्स क्लोज आवर आयज. एक घडी भर दोळे दांबचे प्रयत्न कर. जेजू तुका विचारन आसा, तुका बरो जावंक खुशी आसा, तुका गूण जावंक खुशी आसा. चारी इवांजेलिस्ट आमकां जेजून गूण केल्ली गडिता विशेष करून आमच्या मुखार दवरतात. चारी इवांजेलांनी आमकां विविध हंतांनी गूण जाल्ले व्यक्ती, जेजून आपड गूण जाल्ले व्यक्ती, जेजूक आपडून गूण जाल्ले व्यक्ती, जेजूच्या उतरांत हांव गूण जाल्ले व्यक्ती, विविध हंतांनी जेजूत हांव बरेपण जोडलेले व्यक्ती आमकां दिसून येतात. आज जेजू म्हाका आनी तुकाय ह्या घडये तेंचो सवाल विचारन आसा, तुका गूण जावंक खुशी आसा. म्हाका ज्येश्ठानो, ह्या संजेच्या वेळार सोम्याच्या पांयांतळी आमी आसा. ह्या संजेच्या वेळार सोम्याचो ते संगतपण अनुभव करूंक आमी हांगासर आयल्या. हो संजेचो वेळ आमकां कशेंय करची येतो, खंयच्या रितींनी आमी करची येतो, पूण आमी ह्या देवळांत आसा. कित्याक आमच्या जिवितांत ते कश्ट दूख आमकां सोम्याच्या पांयांतळी परत आनी परत हाडटा. आनी विशेष करून आमची पिडाशिडां आमकां सबार पोटी ह्या संवसारी जिवितांत निराशा हाडयता, निराशा हाडयता, सलवणी हाडयता. आमच्या जिवितांत आमी आशिल्लीं ती स्वप्नां सबार पोटी फूड फूड जायशें करता. आमी गेल्लीं योजना सगळीं निर्फळ जायशें करता. मोगळा इश्टा, आज ह्या संजेच्या वेळार म्हज्या आनी तुजी दूख, म्हज्या आनी तुज्या कुडींत आसचें ते हर एक उणेपण जेजूच्या पांयांतळी एक घडी भर समर्पण करचें प्रयत्न करया.
हे घडी बरे आमचे हात सोम्या मुखार आमी उक्ते दवरया. हे हात सोम्या मुखार आमी उक्ते दवरया. हे उक्ते हात आमचे उणेपण आमचे अस्कत काय दाखयतात. आमी कितले अबल म्हणले दाखयतात. हाऊ फ्रेजाइल वी आर, हाऊ वीक वी आर. सगळे सोम्या तुजे तावन येता. सगळे सोम्या तुजे तावन आमकां फावो जाता. त्या घडये सोम्या तुजे मुखार आमी समर्पण करता. हर एक पिडेस्त भाऊ भयणी खातीर, कष्टांत आसची, दुखांत आसची, आस्पत्रेंत आसात, कॅन्सर आनी मारेकार पिडेंत कश्टान आसात, हार्टाचे समस्ये, किडनीचे समस्ये, विविध रितीचे सर्जरी जावन आसा, गाई गुण जावना, शुगर चड जाला, बीपीचे समस्ये जाल्यात आनी हाचे मरिफात जायत्या लोकांचे जिवीत आज कश्टांचे जाला. पोटाक खण सेवच्यानी चड आमी वोकात सेवन आसा. ही आमची अस्कत काय दाखयता मोगाळिस्टा. जेजू तुका विचारता, तुका गुण जावंक कशी आसा. तुजो बवार्थ, तुजो वैयक्तीक बवार्थ ह्या घडये तुका बरेंपण करूंक शकता. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, तुझे मुखार आमी समर्पण करता. हर एक पिडेस्त भाऊ भयणी या घडये आमची पिडा शिडा, आमच्या कुडींत आसची अस्कत काय, आमचे सर्व दुःख आटे विटे तुझ्या पांयतळी दवरता. विशेष करून कोणे मागोंक सांगला, कोणे आमच्या मागण्याचो आधार आशिल्ला, सर्व पिडेस्त भाऊ भयणीक सोम्या तुझ्या पांयतळी समर्पण करता. तांकां तूं आपड, तांकां तूं गुण कर, तांची दुखां पुसूय, तांचे कुडी हळू कर, तांच्या जिवितांत संतोष फावो कर. हालेलुया, 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 हालेलुया. आराधन सोम्या, स्तुती सोम्या, वाकणी सोम्या, नमस्कार सोम्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पिडे शिडे वायटान संपडो वळवळता हृदय छीणे तुझे वीणे, तुमस मुझे धायस सरगी देणे. जिणिये तासा कंत बेजाराय ना समाधान तुझे शिवाय. दुखा मुझी पुसून तू काढ, मुझे संगी सदांच तू राह. मोजा जेजू, मोगाळ जेजू, मोगाळ जेजू, जिणिये मोजा वेगीन सुये. म्हाका तुज्या गोपांतली पळय, मोगान तुज्या पोटलून तुका. परत आमी गावया, परत आमी गावया. मोजा जेजू, मोगाळ जेजू, जेजू, मोगाळ जेजू, जिणयेंत म्हज्या, जिणयेंत म्हज्या बेगीन सुये. म्हाका तुज्या गोपांतली पळय, गोपांतली पळय, मोगाळ तुज्या पोटलून
लुकास वाचेल अध्यायी 2 वळो 40. भुरगो जेजू वाडोवन येता, घटमूट जायतायलो, जाणवायेन भरलो आणि देवाची मजत ताचेर आसली. जेजून नजरेताक फाटीं परतले उपरांतले निमाणे वाक्य पवित्र पुस्तकांतले आमी पळयलें. तो घटमूट जायतायलो, जाणवायेन भरलो आणि देवाची मजत ताचेर आसली. उगडास काडया आमी आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व भुरग्यां बाळांचो, आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व युवा जाणांचो, आमच्या देशेन ते वरस भुरग्यांचे वरस सावन आमी आचरण करता. भुरग्यांचो महत्व, युवा जाणांचो महत्व आमी समजता. मोगाचे इश्टानो, आमच्या घरांत अशा युवा जाणां ते आमच्या भुरग्यांतय आमी कितले इन्वेस्ट करता, आमी वेळ इन्वेस्ट करता. तांकां बऱ्या इस्कालांत शिकोवंक कितले पयशे खर्चल्यार वडना. बरें शिकप शिकत जाय, व्हडलें इन्वेस्टमेंट. तांकां बरी भलायकी आसत जाय, तांचें खाण, तांचें नेसान सगळें इन्वेस्ट करता आमी. कित्याक तांचें तें एक स्वप्नां देखता हांव. तांचें शिकप जातलें, एक बऱ्या फुडाराच्या वाटेर ती पावतली. आमच्या कुटुंबाक एक बरें फालें तांचे मरिफात फावो जातलें. आमची दुबळीकाय पयस जातली. आमचे कश्ट सगळे इल्ले तरी हळू जातले. असली चिंतना घेवन आमच्या भुरग्यांत, आमच्या युवा जनांत आमी जायतो लोक आमी हर एकली प्रत्येक करून आवय बापाय कितले इन्वेस्टमेंट आमी करता, वेळ दिता, पयशे खर्चिता आनी कितें सगळें करता. आज आमच्या भुरग्यांक सोम्याच्या पांयां तळे आमी हाडी जाय. आज आमच्या युवा जनांक सोम्याच्या पांयां तळे आमी हाडी जाय. तुमकां कळिता ना, तुम्ही सोशल मीडिया कितले यूज करतात म्हाका कळित ना, पण काल आनी आज सोशल मीडियात ती एक गंभीर विषय मस्त डिस्कशनार आसा. आनी ते कितें गे म्हळ्यार सांगूंक कस जातात म्हाका. कितें गे म्हळ्यार कर्नाटकांत सडन तांणी एक रॅन्डम ब्लड टेस्ट केल्लें आनी लगभग 7,000 जाणां भुरग्यांक HIV पॉझिटिव्ह दिसून आयला. आनी ही भुरगीं खंयच्या प्रायेचीं? 18 ते 25 वर्सां भितरले तरणाटे. आमचे मौनपणच सांगता कितले गंभीर जाला स्थिती म्हणून. आज आमची माध्यमां, पिंतुरां, आमचो संबंध थोड्याच त्या वेळाच्या संबंधाक येवन पावला. कशें जालें कळीत ना. आज त्या भुरग्यां खातीर वा भुरग्यांक आमी दुरसोवचें न्ही, पूण ताच्या फाटल्यान वडिलांचोय एक उणेपणी आमकां दिसून येता. ही भुरगीं खंय वेतालीं, कोणा वटूक वेतालीं, ताच्या मोबायलांत कितें ती पळयतालीं, ती खंयच्या संगतीक ती एडिक्ट जाल्लीं आसात. हा साबार जाणां आमी वडिलांय ह्या विशीं चड गमान दिनासतना रावल्या. आमकां हर एकल्यांक एक आज एक वॉर्निंग बेल म्हणलें बरी आसा. आनी देखून आतां सरकार मुखार चिंतून आसा, सगळ्या कॉलेजींनी ब्लड टेस्ट करूंक भायर सरला. चिंतया आमी हे नंबर आनी मुखार सून गेलें जाल्यार आमची युवा जाणां, आमची भुरग्यां ते कोणा खातीर आमी करचें. मोगाचे इश्टानो, हे घडीभर आमी दिबी घालया, ही घडीभर आमी दिबी घालया, हात आमचे जोडया, हात आमचे जोडया, दोळे आमचे धांपया. आमचो जेजू आमचे मुखार आसा. जेजू देवाळांत भायर पडल्लो. पस्काच्या परबेच्या आचरणाक आयिल्लो जेजू आपल्या बापाय झूज येतावन आनी मरी येतावन तो पयस जालो, पूण तो जेजू देवाळांत आसलो. ताची वाट सुकोवना. ताच्या जिविताचो शेवट तो विसरलो ना. ताका कळीत आसलें ताणें खंयच्या वेळार खंय आस जाय.
देखून पवित्र पुस्तक सांगता तो नजरेताक पाटी ताच्या घरा गेलो आणि तो देवाळांत आसलो, भायर पडलो जाल्यार तो देवाळांतच आसलो. आज आमच्या भुरग्यांतय तो शेगून आमी पाटी हाडचे निरंतर प्रयत्न चला जाय. आज आमच्या भुरग्यां लागीं, आमच्या युवा जनां लागीं जाणवाय आसा, शाती आसा, सकत आसा. दे आर एबल टू अचीव एनीथिंग. तांकां माध्यम वापरची सकत कळीत आसा. तांचे टॅलेंट्स कशे तांणी वयर हाडयेत तांकां कळीत आसा. पूण वाट सुकले वेळार ती वाट सुकल्यांत की नांत गी म्हणलें निचेव कचे वा ते एक इंट्रोस्पेक्शन म्हणटा आमी तांणी जावन समजून पाटी येवसो एक तो मनोभाव तांचे थंय आमी घालागी. आज आमी जायतीं वडील हांगासर आसा. जायतीं जाणां आमची भुरगीं, आमच्या भुरग्यांच्या जिविताचेर एक नदर आमी घालया. आज आमी आमच्या भुरग्यां खातीर मागता वय, पूण फाल्यां सकाळीं आमी तांची जबाबदारी पाळच्यान आमी जर तर सुकोन पडल्या तर तांकां आमी चड दुरसोंक जायना न्ही. एक आवय जावन, एक बापय जावन ताच्या जिवितांत एक आदर्श व्यक्ती हांव जालां गी. हे सवाल आज हांवें विचारूंक जाय, म्हाका विचारूंक जाय. म्हज्या दुवेक एक आदर्श व्यक्ती जावन एक आवय हांव जाल्यां गी. म्हज्या पुताक एक आदर्श व्यक्ती ह्या संवसारांत एक बापय जावन हांव जालां गी. हांवें सवाल विचारतना ताका दुख्ख येलें. ताच्या जिविताचेर कितें करना साय म्हणून सवाल विचारतना तो इल्लें पुरपुरतलो, रागार जातलो. पूण ही म्हजी जबाबदारी हांव पाळी नासतना रावून तांचे जिवीत हांवें कश्टांत घालां जाल्यार एक घडीभर जेजू लागीं बक्षाणें मागया. जेजू तेंपलांत भायर पडल्या वेळार मरयेन पाटी मुखार कितेंच चिंतलें ना. तो देवाचो पूत आनी कितें कितेंय तितू ना. एक आवय जावन ताच्या पुताक, तिच्या पुताक सवाल तिणें शीद विचारलें, कित्याक तुवें अशें केलें? आवयपणाची जबाबदारी, बापायपणाची जबाबदारी ती दोगांय विसरली नात. मुखाचे इश्टानो, आज आमी विसरल्या जाल्यार जेजू लागीं बक्षाणें मागया. ही जबाबदारी निरंतर जबाबदारी. ही जबाबदारी म्हाका देवान दिल्ली. एका देवाळांत ह्या जाका मुखार आनी देवा मुखार हांवें बसवणी केल्ली उगडासा हाडयेत म्हाका. तांकां बावार्थान हांव वागयतली. म्हज्या भुरग्याक बावार्थान हांव वागयतलो. म्हज्या भुरग्याची जबाबदारी हांव घेतलो. हांव घेतली. ही बासणींग आमी दिल्ली देवा मुखार. आज हांव सलवलां जाल्यार जेजू लागीं आदार मागया. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या युवा जनांक एक घडीभर जेजूच्या पांये तळी समर्पण करया. मकाळा जेजू, तुजे मुखार आमच्या भुरग्यांक, आमच्या युवा जनांक या घडये आमी समर्पण करता. ह्या आमच्या भुरग्यांतय, आमच्या युवा जनांतय आमी जायतीं स्वप्नां दवरल्यांत, जायती आशा दवरल्या. तांच्या खातीर आमी मस्त सॅक्रिफायस केला, त्याग केला. आमची आशा देगेन दवरन, आमची गरज देगेन दवरन तांची गरज पंथाक पावोवचे प्रयत्न आमी केला. आज मगळा जेजू, ह्या आमच्या भुरग्यांक तुज्या पांये तळे आमी हाडटा. ल्हान भुरग्यांक तुजे सरशी हाडलेल्यांक तुवें तांकां आशिर्वाद दिलोय. तांच्या माथ्यार तुवें हात दवरून तांकां तुवें आशिर्वाद दिलोय. आज आमच्या भुरग्यांक सोमया तोच आशिर्वाद गरज आसा. आज आमच्या भुरग्यांक सोमया तेंच बरेपण तुजे तावन गरज आसा. आज आमच्या भुरग्यांक ती जाणटी काय तूं फावो कर. आज आमच्या भुरग्यांक सगळें बरेपण तुजे तावन येता म्हणली समजणी तांच्या मतीक घाल. आज आमच्या भुरग्यांच्या त्या फुडाराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जायतीं जाणां भुरगीं भियेल्यांत, भें तांच्या जिविताचो वांटो जाला. डिफरंट कायंड्स ऑफ फोबियास, मस्त रितीचे भें, एंग्जायटी, आकांत. आनी हाचे मरिफात सबारशीं भुरगीं मानसीक रितीन कश्टान आसात. मानसीक रितीन कश्टान आसात.
या सर्व भुरग्यांचो या घडये सोम्या उगडास आमी काडटा. या सर्व भुरग्यांचो सोम्या उगडास काडून तुझ्या पांयां तळी आमी तांकां समर्पण करता. आमच्या हात आमी उबारया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, आमच्या कुटुंबातल्या हर एका युवा जणाक, आमच्या कुटुंबातल्या हर एका भुरग्याक तुझ्या पांयां तळी आमी समर्पण करता. बावडतान तांकां तुवें आशीर्वादित केलाय. तांच्या जिवितांत तो खरो बावट करी फाद्यानी तांच्या जिवितांत तुवें फोव केल्ल्या खातीर तुका आमी दिन वाजता. तांचे संगता तूं राव. मेटा मेटांनी तांकां तूं सांबाळन वर. हो संवसार तांकां बुलयता. थोड्याच वेळ आसा सुखा खातीर, थोड्याच वेळ धांबून धांबून हालोवन आनी बरोवन वमताशें मेजून तुमच्या लेसांत घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकां पाटी मेजून दितले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मगा चेस्टानो ह्या घडये आमी मागोंक मुखार सरया सर्व दानी खातीर. प्रत्येक करून आपूण शेताच्या मुखल्या सर्व दिसांनी हांगासर जायतो वावर आसा आनी हे दिशेन जायत्या बऱ्या मनाच्या लोकांची दान आनी सेवा हांगासर गरज आसा. जायतो लोक दान दिता आनी प्रत्येक करून हे दान देवाक मान व्हरलेले जायजे. एका व्यक्तीन विचारलें काय सोम्या केदाळा मुसरी हांवें दान दिजे म्हणून, केदाळा मुसरी हांवें दान दिजे म्हणून. आनी तवळ एकलो म्हणालो काय ताका केदाळा मुसरी देव तुका दिता ते दाळा मुसरी तुवें दी जाय. ज्या दिसा देव तुका दिवचें रावयता ताच्या उपरांत तुवें एक काडी दिवंक जायना म्हणून. म्हाका चिस्तानो सर्व दानीक ह्या घडये सोम्याच्या पांयां तळी आमी दवरया. प्रत्येक करून तांचें बरें मन फिरगजेतय विविध सेवेच्या वावरांतय ह्या पुणशेतांत विविध अभिवृद्धीची कामां जाता आसतना जायत्या दाना मुखांतर तांणी आदार दिला. आज आमकां हर एकल्याक हे दान दिवचें निरंतर आमच्या जिवितांत एक बरी करणी म्हणलें समजोवचे प्रयत्न जेजू करता. जेजूच्या काळार जुदेव लोकां मध्ये 3 प्रमुख भक्तीपणां आसलीं. मागणें, उपास आनी दान धर्म. मागणें, उपास आनी दान धर्म. सो मागणें दिसाक 3 पटीचें मागणें, उपास हप्त्याक 1 उपास आनी निमाणें दान धर्म. दानचो 1 वांटो देवाळाक दिवचो म्हणून आसलो ती रिवाज. आनी ते हर एक जुदेव ते एक भक्तीपण म्हणून काण घेताले. ती एक काम न्ही वा कोणें सांगल्या खातीर म्हण न्ही, बगर तांच्या जिविताची जी शैली जाल्ली आनी ते एक भक्तीपणाचो वावर म्हणलें ते तांच्या चिंताप तांच्या मतींत आसलें. आनी देखून आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता दान दिवचें एक नोबल डीड वा बरी करणी म्हणून आमी पळयता. ते एक वत्तायेचें वारी कितें न्ही. आनी देखून म्हाका दिसता आज आमच्या पूर्ण शेताक मुखल्या दिसांनी जावच्या सर कामाक जायते दानींनी तांणी दान दिल्लो आसा आनी कितें दिवन आसतलें. सर्व दानी खातीर एक घडी भर आमी मागया. आमच्या हात आमी उबारया जेजू मुखार. साध्य जाता तर आमचे दोळे आमी धांपया. जेजूची उतरां आमी परत आमच्या मतीक आमी हाडया. हेरांक दिया आनी तुमकां दितले. परत्या मापान दांबून हालोवन तुमच्या लेसांत घालतले आनी ज्या मापान तुमी मेजून दितात तुमकां पाटी मेजून दितले. देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत प्रत्येक करून जेन्ना एक गरज म्हणली आमी समजता त्या गरजेंत म्हजो एक वांटो आसा म्हणल्यार आमी समजूं जाय. खंय तर म्हजी गरज आसा थंयसर हांवें वचोंक आसा. जेजूच्या परगट जिवितांत आमी पळयता जेजूक जायत्यांनी कुमोक केल्ली आनी हर एक कुमोक ती निर्फळ जावन बगार त्या कुमकेचो वांटो जेजून तांच्या जिवितांत दिलो. जेजूच्या कुर्सा वाटेर त्या एका स्त्रियेन जेजूचें मुखामोळ पुसल्लें. ल्हान शिकरणी मुखामोळ पुसल्लें. थोड्यो स्त्रियो पयस रावन रडल्यो. तांकां तितलेंच करूंक जाल्लें, दुसरें कांय करूंक जालें ना. तितली अबल ती आसली त्या स्थितीन. दोळ्यांतून दुखांत आनी जेजू मुखार गळयली. म्हाका दिसता जेजून हर एकल्यांक तांचें कितें ऋण आसा ताणें फारीक केलें. ह्या संवसारांत देवान म्हाका रचला, देवान म्हाका सकत दिल्या, जाणवाय दिल्या, सगळे बरेपणान भरला.
आनी ह्या बरेपणाचो एक वांटो हांवें देवाक दिवचें निरंतर मुखारसून वचत जाय. फाल्यांत हांव हांगासर नोवेन चलता, संभ्रमाचरण चलता आनी हाका जायत्या रितींनी आदार दिवच्या सर्व दानी खातीर एक घडी भर आमी मागया. आमी ल्हानवड करनी बरी करनी केल्या आसूंक पुरो. आमकां कळीत आसा थोडे दानी कोण आसात. ह्या सर्व दानींक सोम्या तुज्या पांयांतळी आमी समर्पण करता. प्रत्येक करून तांणी दिल्लें तें बरें काम कितें आसा, तांणी तुज्या त्या देवळा थंय ह्या धार्मीक संगती थंय तांणी दाखयलेलें तें बरें मोन कितें आसा, त्या सगळ्याचो एक बरो वांटो सोम्या तांच्या जिवितांत फावो कर. जेन्ना त्या विधवेन 2 तांब्याचे पयशे त्या देवळाच्या त्या काणिकेच्या कंड्यान तिणें घाले. जेजूक ती करणी मेसवल्ली. जेजू तिका शाबासकी दिता. तिने वर्तें दिलें म्हणटा. जेजू म्हणटा तिने वर्तें दान दिलें. दान कितलें दिलां म्हणलें गरजेचें न्ही, खंयच्या मनोभावान हांव दितां तें गरजेचें. सर्व दानी खातीर सोम्या आमी ह्या घडये मागता आसतना प्रत्येक करून तांणी दिल्ल्या त्या त्यागाक आनी सॅक्रिफिसाक सोम्या तूं तांकां दोट्ट्या वांट्यांनी बरेपणान फावो कर. प्रत्येक करून ह्या पुणशेतांतय तांणी निरंतर दाखोवचो तो मोग आनी हुस्को तांच्या जिवितांत बरेंपण हाडून दी. प्रत्येक करून सोम्या हर एका नोवेनाच्या दिसांनी हांगासर जायतो लोक जेवण दिता आनी कितें दाना मुखांतर कुमोग करता ते सगळें सोम्या तुका मेसवणेचें जावं दी. आनी हाचे मरिफात तांच्या जिवितांत ती आशेतात तो संतोष काय तांकां फावो जावं दी म्हणून आमी मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्व दानीक सोम्या तुज्या पांयांतळी समर्पण करता आसतना बऱ्या भलायकेचे देणे कुटुंबां संतोष काय तांच्या वावरांत निरंतरी बरेपण तांकां तूं फावो कर म्हणून मागता. हालेलुया 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 दयाळ बापा, दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याचे मागणे आय. दयाळ बापा, दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याचे मागणे आय. सोम्या मुखार आसा आमचे दिश्ट ताचेर आमी दवरया. पवित्र पुस्तकांतली शिकोवन परत आमच्या मतीक आमी हाडया. मागणें कसलें जाय जई. थोड्याच वेळ आपल्या आयिल्ले चिंताप ह्या सका मुखांतर आमकां दिल्लें तें चिंताप परत आमच्या मतीक आमी हाडया. निरंतर मागणें कशें देवाक मेसवता. हो थोडो वेळ सोम्या मुखार आमी विविध गरजां खातीर आमी मागोन आसा. जो सुवांजलाध्याय 14:1 आमकां सांगता, तुमी कळवळचे न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेर विश्वास दवरा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तुमी कळवळचे न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेर विश्वास दवरा. ह्या घडये मोगाचे स्थान विशेष करून आमी मागया आमच्या कुटुंबांत परगांवांत आसचे हर एका व्यक्ती खातीर. आज परगांवांत आसचे आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांक आमचे निरंतर मागणे गरज आसा. परगांवांची स्थिती, लोकांची स्थिती तितली बरी ना. आमकां कोण आमच्या कुटुंबांत परगांवांत आसा ती सांगूंक शकतात. हाची स्थिती इल्ली कठीणायची जाल्या. 2-3 देशांमध्ये जावचे तें झूज आनी ह्या झुजा मरिफात कितलोच्या लोकांचे जिवीत आज कश्टांचे जाला. थोड्याच दिसा आदीं हांव म्हज्या मम्मीक दुबईक पावून पाटी येता आसतना एअरपोर्टांत एक स्त्री म्हज्या मुखार म्हाका मेळ्ळी. आनी ती स्त्री म्हजे लागीं तिणें विचारलें, तूं कोडयाळे सोय की म्हण कोंकणीन न्ही. तिणें इंग्लिशांत विचारलें. हांवें सांगलें वय म्हळें. म्हाका आपण वर येत गे तुजे सांगता. तिका शिकप आनी कळीत ना, कशें येचें म्हण तिका कळीत ना. हांवें सांगलें तूं ये म्हळें. आनी तिका हांवें आपण हाडलें. ती हांगाच आमच्याच शेजारच्या एका फिरगजेची स्त्री ती. तिका कळीत ना हांव पदराप म्हणून, कित्याक म्हळ्यार हांव नॉर्मल फॉर्मल आसलो. आनी हांवें विचारलें तिच्या लागीं एअरपोर्टांत पुरो आमचे चेक इन आनी जाल्या उपरांत हांवें तिच्या लागीं सावली विचारलें, तूं कशी आयिल्ली हांगा? कित्याक म्हळ्यार तुका हांगा वचोंक कळीत ना, एअरपोर्टांत कशी वेचें तुका कळीत ना, तूं कशी हांगा पावली? तो ते म्हणाली, ना हांव एका घराक कामाक आयिल्लें. एका घरा भुरग्याक पळोवच्या कामाक म्हाका आपण हाडिल्लें. फाटल्या 3 म्हयन्या पयलें तांणी म्हाका आपण हाडलें 2 वर्सांची विजा घेवन.
तर हांवें विचारलें 2 वर्सांची विजा आसा म्हणटाय 3 म्हयन्यांनी तूं गांवाक पयसरलें कालें जालें. कारण कितें म्हळ्यार ज्या कोणें तिका आपोवन हाडलें तांकां दोगांयकी काम वर्क फ्रॉम होम दिलां, घरांत काम करूंक दिलां आनी सांबाळ orतो केला. आनी देखून तांकां हिका सांबाळ दिवंक तिका कश्टांची, तांकां घरच्यांक कश्टांचे जाल्यात. कित्याक म्हळ्यार दोगां भुरग्यांक पळोवंक आसा, तांचें शिकप, तांचे फीज आनी कितें रेंट आनी तें बरा म्हणटा आसतना तांचो सांबाळच तांकां कश्टांचो जालो. आनी देखून तांणी तिका पाटी घरा वच म्हणून एअरपोर्टाक ती पावूंक आयिल्ली. ही स्थिती एकल्याची न्ही, आज ही स्थिती मस्त जाणांची जाल्या. आज मस्त जाणांक सांगून आसात फाटल्या 2 म्हयन्यांत 3 म्हयन्यांत तुऱ्यांक सांबाळ मेळोव ना. असली स्थिती परगांवांत आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांची जाल्या. ती ते अचानक पावोनात मोगाच्या इश्टानो. आमच्या कुटुंबांत बरेपण जाय जाय, आमच्या कश्टांतले आमकां इल्लें पयस वचत जाय, आमची दुकां इल्लें हाळू जाय जाय म्हणून त्याग आनी सॅक्रिफायस करता ते पावल्यांत. आज स्थिती इल्ली कश्टांची जाल्या. देखून एक घडी भर आमी दिंबी घालया. आज आमच्या ह्या पावंडा खातीर आमी मागणी करी जायस. आज आमच्या ह्या पावंडा खातीर आमी मागणी करी जायस. तांचे जिवितांत देव तांकां आदार जाय जाय. देखून देवाचें उतर, तुमी कळवळचे न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा म्हणटा जेजू. म्हजेर विश्वास दवरा म्हणटा जेजू. देवाचेर विश्वास, जेजूचेर विश्वास. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत ते कळवळचें कितें आसा, आमी बिजूड जावचें कितें आसा, असल्या सकश्टांतले देव आमकां सुटका दिवंक शकता. हात आमी सोडया. साध्य जाता तर दोळे आमचे धांपया. जर आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरांत कोणी परगांवांत आसात, वावुरकर नसात, कामाच्या समस्यांत आसात, एक घडी भर तांच्या खातीर आमी मागया. आज जायतीं जाणां, आमची इवाज जाणां हांगा गांवांत काम नासतना जावन परगांवांत वचोंक भायर सरलीं आसात. विजा काडल्या, पयशे बांदल्यात, पावल्यांत, पूण काम मेळटेच ना. जायते इंटरव्यू. एक तरणाटो म्हाका म्हणालो 6 म्हयन्यांत तो आसा परगांवांत आसा, इतले इंटरव्यू ताका आपयतात पूण काम जातेत ना. ते देस्पर जाला तो भुरगो. मोगाच्या इश्टान आज असलें कितलींशीं जाणां आसात, कितलेशे लोक तले एका संदिग्ध स्थितींत आज कश्टून आसा. मोगाच्यान आज ह्या सर्व आमच्या भावंडा खातीर आमी मागणी करया. देवाचो आदार मात्र ह्या कश्टांतले आमकां निवरावंक शकता. देवाची कृपा मात्र आमकां असल्या कश्टांतले संदिग्ध स्थितींतले आमकां सुटका दिवंक शकता. आज जायत्या घरांनी कितलेशीं जाणां दुकानी आसा, कित्याक तांचे दिसपट्टे जीव विसारूंक तांकां कश्ट जाला. मंगळा जेजू, परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो, कामाच्या त्या कश्टांत आसच्या सर्व आमच्या भावंडांचो, कोणे मागोंक सांगला त्या सर्व लोकांचो एक घडी भर आमी उगडास करता. दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर, कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर, भुरग्यांच्या बऱ्या फाल्या खातीर आज तीं परगांवांत आसात. आज तांच्या जिवितांत इल्ली काळी मोडां आयिल्लीं आसात. बेबिरांतीचें वातावरण आज चड जालां. देशामध्ये झुजचें तें झूज आनी ह्या झुजा मरिफात सादो लोक कश्टांत पडला. जर अशेंच हें झूज आनी मुखार 2-3 म्हयने गेले तर परगांवांत आसच्या हर एकल्यांनी सीदा गांवाकच ये जाय, दुसरी वाटच ना म्हणटा. पयल्या स्थितींत आमी कोणा लागीं वेचें सोमया? पयल्या स्थितींत आमचो आदार कोण सोमया? जो संवंजलात 14 तुवें म्हणली ती उतरां आमकां एका रितीन धैर्यान भरतात. तुमी कळवळचे न्ही, म्हजेर विश्वास दवरा म्हळां सोमया. तुमी कळवळचे न्ही, म्हज्या बापाचेर, देवा बापाचेर विश्वास दवरा म्हळां सोमया. तुवें आज तो विश्वास परत आमी तुजेर कोसोवचें प्रयत्न करता. आज तो विश्वास, आज आमची पातयेणी तुजेर आमी हाडचें प्रयत्न आमी करता. आमचे सांगता तुरा, आमच्या मागण्याक तूं कान दी. जायतीं जाणां आमी आज निरंतरी मागणी करन आसा. हे मागणे तुजे मुखार पावोवन दी म्हणून आमी मागता. हालेलुया, 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 हालेलुया. मंगळा जेजू, तुजे मुखार आमी समर्पण करता. आमच्या परगांवांतल्या सद्याक
सोम्या तांकां तूं सांबाळणवर आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका व्यक्तीक सोम्या सांबाळणवर दिसपट तो ग्रास तांकां तूं दी वावरांत भद्रती तांकां फावो कर भलायकी तांकां फावो कर विविध टेन्शनांतून तांकां तूं निवार प्रत्येक करून विविध अडचणींत तांचे जिवीत आसा त्या जिवितांतले सोम्या त्या अडचणींतले तांकां तूं सुटका फावो कर म्हणून मागता हालेलुया 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 विश्वास मोसो तुझे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय विश्वास मोसो तुझे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय तुझे विणा कोण म्हाका आसरो 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 तुझे विणा म्हाका दुसरो तुझे विणा म्हाका दुसरो विश्वास मोजो तुझे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय विश्वास मोजो तुझे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय दिव्याने आमी आसां जेजू मुखार आमी आसां आमचे दिश्ट ताचेर आमी दवरया मोगाचे इश्टानो मतेव सुवांजलात 11:35 आमकां सांगता म्हजी सरशी या तुमी कश्टांतल्यानो वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विश्व दितलो ही उतरां आमच्या कानान पडटा आसतना ती दादोसकाय आमी बगची आमच्या रितीन विशेष करून एका सुशेग आमी अनुभव करचो मोगाळ इश्टा हो संजेचो वेळ सोम्यास लागीं करसूंक तूं आयलाय मोगाळ इश्टा तुज्या काळजांत जायते कश्ट दुखांची अनवारांची लारां तुज्या जिवितांत मारून आसा आज आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत विविध रितीचे समस्या अडचण्यो आज आमच्या जिवितांत रिगलेल्यो आसात आज आमी सोम्या मुखार आसा फाल्यां तावन आराम करच्या नोवेनाक एक आध्यात्मिक तायराय म्हणले परी हो संजेचो वेळ सोम्या तुज्या पांयांतळी करसूंक आमी हांगासर आयल्या हर एक फावटी तुज्या पांयांतळी आमी येता आसतना आमच्या गरजो तुज्या मुखार परत आनी परत समर्पण करचें आमच्या गरजां खातीर आमी मागचें आमची दुखां तुज्या पांयांतळी दवरची आमचे आटे विटे तुज्या मुखार सांगचे निरंतर प्रयत्न चलता आज सोम्या या संजेच्या वेळार म्हाका तुज्या पांयांतळी हांव दवरता हांव ह्या देवळांत आसा माध्यमा मुखांतर भाग घेवन हांव म्हज्या घरांनी आसा हांव जंय खंय आसा तूं पळोवंक शकताय हांव जंय खंय आसा तूं पळोवंक शकताय जाके वाक त्या रुमडीच्या रुखान पाल्या मध्ये लिपोवन आसलेलो ताका तूं वळखलोय सुका काट्यार बसून असलेल्या माथ्या वाक तूं वळखलोय ताका सोदून काडूंक तुका सकलें तर सोम्या जेजू तूं म्हाकाय सोदून काडून आसाय म्हज्या दोळ्यांत दीस लावचे प्रयत्न तूं करनासाय म्हजी दुखां तुका कळीत आसात म्हज्या बावुल्ले मुखामळ म्हजे बिजूड काळीस टेन्शनांनी भरलेली म्हजी मोत सोम्या ह्या घडये तुज्या मुखार हांव दवरता प्रत्येक करून म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत विविध रितीच्या अडचणीन म्हजें जिवीत हांव जिवन आसा विविध रितीच्या अडचणी समस्यांनी रेवट गेलेले म्हजें जिवीत आज तुज्या पांयांतळी हांव दवरता मोगाळा जेजू मागा तुमी घेतल्यात म्हळें तुवें मागा तुमी घेतल्यात म्हळें तुवें शीदा तुवें सांगलाय सोम्या तूं मागणें कर आनी तुका मेळटलें तूं मागणें कर आनी तुका मेळटलें आज तोच बावट तीच पाती आनी तुजेर दवर सोम्या आज म्हज्या काळजांतले हर एक दूख बेजाराय आटविटे तुज्या मुखार हांव दवरता म्हज्या काळजांत बगता तें भेंबिरांत तुजे मुखार हांव दवरता मानसीक पिडा आसर तर म्हज्या कुटुंबांनी आसा हांव तुजे मुखार दवरता आर्थिक समस्या म्हज्या जिवितांत रिगल्यात आज ते समस्या तुजे मुखार हांव दवरता सोम्या जेजू
तू म्हजो देव, म्हजो धनी, म्हजो रचणार, म्हाका सांबाळणार. तुजेर म्हजो विश्वास, म्हजी पाती आनी सोम्या. आज तीच पाती आनी परत हांव तुजेर दवरता. तेच पातयेन तुज्या मुखार तुज्या पांयांतळी हांव रावलां. म्हजे सांगाता तूं राव. म्हाका धैर्य दी, म्हाका कुमोग कर. म्हजी दुखां पुस, म्हजे आटे विटे हाळू कर. म्हज्या काळजांत आसचें बेना पयस जावं दी. म्हज्या मतींत आसचें टेन्शन पयस जावं दी. म्हज्या कुडींत आसचें सगळें अशक्तपण पयस जावं दी. आज ह्या घडये तुजो कुमकेचो हात, तुजो निरंतर बेसावा म्हजेर, म्हज्या घरांत आसच्या हर एका व्यक्तीचेर, माध्यमांत भाग घेवन आसच्या हर एका कुटुंबाच्या सांद्यांचेर सोम्या तूं धाड म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. हालेलुया, 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 हालेलुया. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. యేసయ్య, యేసయ్ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ, ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య, యేసయ్య, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು. 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 ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్ಯ. ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్ಯ. ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ, ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ. యేసయ్ಯ, యేసయ్య, యేసయ్ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య, 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ನೀನೇ ತಿಳಿದಿರುವೆ, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡಿ ನೀನೇ యేసయ్య. యేసయ్య, 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య, యేసయ్య, యేసయ్ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ.
जेजू आराधन जेजू वगळाप जेजू वंदन जेजू स्तुती तुका महिमा तुका हालेलुया वंदन तुका वकांता तुका सोमिया जेजू हरकानिता तुका सोमिया जेजू हालेलुया 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 दुनियात आमच्या परत आमच्या काळजाकडे दौरया मौन सांभाळया कितले बघता आमकां समाधान कितलो संतोष आमकां बघता तृप्ती आमकां बघता आमच्या काळी सोम्याक आमी दिलें ते जागो ताका दिलो काळजांत तावन आमी गावून आसा आमी कितें गायता कितें मागता तें आमकां कळीत आसा देवाक मागणें नाका देवाक आराधन नाका देवा स्तुती ताका जाय म्हाका स्तुती केल्यावर हांव ताचे लागीं वेता पळय बाबा पळय भयणी स्तुती केल्ल्या वरवीं हांव जेजूचे लागीं वेता तो दित आसा हांव ताच्या लागीं वेता हांव ताचो मोग अणभव करता हांव तो सांगात भोगता कितली चड संतोष कितली स्तुती चड जाली तितली म्हजी मोतीक समाधान कितले मोतीक समाधान जालें तितले कुडीक बरी भलायकी पळय कितली स्तुती चड जाली तितले मोतीक समाधान तृप्ती कितले मोतीक तृप्ती आनी समाधान आयले तितलें टेन्शन तुजें पयस केलें कुडीक बरी भलायकी मेळ्ळी इदोळता आमी समजलें आजकाल मनीस टेन्शनांनी भरला खंतीन भरला खंय गेल्यार टेन्शन खंय गेल्यार निराशा इल्ली भूंय साबल्यार टेन्शन ल्हानशे कश्ट आयल्यार कांय सोसूंक नाका ल्हानशा भुरग्यांत हांव धरलें काजऱ्या पर्यंत काजरी जिवितांत यशंत आमी आयकत हांव तेन्ना हें काजरां तुटल्यांत दादलो स्त्री मोगान नांत सोसूंक कोणाकी नाका चॅलेंज फेस करूंक कोणाकी नाका तर आमकां सगळे स्तुती करतना ते सोसूंक मेळटना बळ मेळटा पवित्रत्म्यान ताच्या सक्तेन ताच्या बळान परत एक कडेन मौन रावया सोमी कितें म्हणटा आमकां आयकुया लिसन टू हिज विस्परिंग वॉइस ताच्या मौन ताळ्याक आयक Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भाव मिरणो सभा इराद्या खातीर आमी मागलें भोवसो बीत मागणें पाद्र्या बाण सोलोवन वेलें जावं देवा घरकां सभार संगती आमकां दिल्यो ताणें मागूंक ही हांगा मात्र न्ही मुखासूय आमी मागणें करूं भाव मिरणो आमी मार्केटाक येता फाटीं येताना बॅगान बरो हाडटा आमी बँकाक वेता आतां बँका आतां फाटीं येताना कांय हाडनात मोबायल आसता तें जाल्यार हे पयशे हाडून येता वा कितें येता कितें हाडटा आमी शॉपिंगाक येता जाय पुरत्यो संगती हाडून येता आमचीं भुरगीं इस्कॉलाक वेतात जानवाय जोडून घरा येतात आमी मिसाक वेता आत्मीक रितीन ग्रेस्त जावन फाटीं येता आज आमी हांगा आयल्या फाटीं येताना कित्या वरोजे जाप दिनाकात जाप नाका तुमी जाप तुमकां सांगा फाटीं येताना हांवें कितें व्हरून वसोजे 4 वरां हांव हांगा सोडून करसिता कितें वरजे भाव मिरणो देवान आमकां दिल्ली वा जेजून आमकां दिल्ली 2 वर्ती देणी खंयची एक येवकरिस्त कितें म्हणलें निमाण्या जेवणा ताणें हें म्हज्या उडासाक खरें आजूनच करता म्हणे आमी खंयच्या उडासाक ताच्या कश्टांच्या मरणाच्या पुणा जिवान पुणा केदो म्हजो उडास करतलें हांव तो परत येता पर्यंत व्हडली ग्रेस्त काय सोम्यान आमकां दिल्लें व्हडलें दिरवें सोम्यान आमकां दिल्लें देखून मीस खरी हे बटी मिसाक आमी येता आमचो आत्मो काळीज भरून व्हरता आमी ही व्हडली ग्रेस्त काय सोम्यान आमकां दिल्ली दुसरें पवित्र आत्मो
पवित्र आत्मो जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्ली सोड दिल्ली व्हडली आस्त देखून सांजू हांवें बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 14 जेजू म्हणटा हांव तुमकां अध्याय 14 वाक्य 18 हांव तुमकां आतां बरी सोडून वचना हांव तुमचे जी परतोण येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना पण तुमी म्हाका पळयतल्यात आनी उपरांत म्हणटा हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सगळें सदां काल रावतलो तोच तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखयना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय रावता पळया भाव भयणी 100 वरां सूर गेला आमी मागोवंक तुमी वसोवना म्हणल्यार कितें अर्थ परसान बगोवं ना तुमचे भितर पवित्र आत्मा आसा तो बळ दिता नवी सकत दिता देखून तो सांग पावलो एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 18 कितें म्हणटा पळया बरी याद उतरां अध्याय 5 वाक्य 18 सोरोप येवन बेबदें जावचें सोडून सोडा नान जाल्यार तुमचें सगळें जिवणंत पिड्ड्यार जायत सोरो बरी नाकात आनी घालें बरा देखून तो म्हणटा पळया उपरांत म्हणटा ताच्या बदलाक पवित्र आत्म्यान बरा कदाळ कळटा आमी पवित्र आत्म्यान बरल्या म्हणून उपरांतलें वाक्य म्हणटा किर्तनांनी गितांनी आनी भक्ती गायनांनी सगळ्या काळजाण सोम्याची स्तुती करा तुमकां लाभलेल्या स्वरूपकारां खातीर सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक सदांच जर स्तुती करतली मनशां कोण थोडे सोरोप येयल्ले इल्ले लिमिट आसतना स्तुती करतात पूण स्तुती करतले हरी एकले देवाच्या पवित्र आत्म्यान भरलेली आमी देवाक अर्गां दिवची आमी देखून हांगा आयिल्ली आमी फाटीं येताना बरून वरिजे आमच्या काळजांत स्तुती आमच्या मनांत स्तुती देखून आमकां मागणें करूंक आज शिकोवचो पवित्र आत्मो देखून आज आमी आतां मागचें आमकांच आमी भरूंक we have to fill ourselves with the power of the Holy Spirit infilling of the Holy Spirit म्हणटात आतां आमचें निमाणें सेशन आमकांत आमी पवित्र आत्म्यान भरचें पवित्र आत्म्यान भरलेलीं मनशां घरा पावतना आमकां पळयलें कळटलें तांकां आमचें तोंड पळयतना कळटलें वय गी वय देखून पवित्र आत्म्यान भरल्यांत गी नांत गी म्हणून देखून पवित्र आत्म्यान आमी भरून आमचे मोकामळ आमची जिणी सगळीच बोदलोंक आसा देखून जेजून म्हणलें ती उतरां घेया पवित्र आत्म्याक जांची पातकां तुमी भोगसतात ती तुमकां भोगसली म्हणून ताका आपोस्तान पवित्र आत्मो दिलो ताणें तो घेतलो ताचे उपरांत सगळें सुरू जालें सगळी पोय सभा विस्तारली तर भावांनी भयणी येदोळच आमचे थंय पवित्र आत्मो आयला तो जेजून पाठयलो तो पवित्र आत्मो आमचे भितर भरया त्या पवित्र आत्म्या हर एक सकत आमचे भितर भरून येवं दी आमी सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलेलीं मनशां जावया देवना पुरप्याचें गीत आसा पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आपोवचें ये पवित्र आत्म्या रचणारा तुमच्या बुकांनी जालें L1 कंतारांच्या बुकान ये पवित्र आत्म्या रचणारा आमचे थंय देवून ये म्हणून दोनी हात आमचे तर बूक नाका तुमकां कोयर आमचे खातीर गायता तुमचे हात विस्तारून अशें धरा दोळे तुमचे दांपा कोयरा सांगता तुमी गायन करा पवित्र आत्मा आमचे भितर येवन भरून या आमी सगळे मन काळीज आत्मा सगळो आमच्या पवित्र आत्म्यान सत्यान भरलेली बदललेली नवी मनशां आमी जावं कृपा मागया रचणारा आणे कृपेची भांडारा बरी काळजा तुझी रचना ये खरांका तुझी तेंपला तू खातर म्हणटा पारातली तू देणे देवाची वेची तू
जीवी ओझ आत्म्या गमी तू ते बसवणे बापाचे बोट ताच्या उजव्या हाताचे भीम साहेबा तुझी साथ देणी दिताय आमकां जीव समजणी थंय मोगामच्या काळजांनी पेटय बुजवाड सर विश्व्यांनी पयस कुडी चियस्कत काय आत्म्याक आमच्या दिबोल गटाय धांवडाय सर्व आमच्या दुस्माना दी सौखासाय आमच्या दिसा सालच्या कामी वायटाक कनपाड तूं मुखार व्हर वोस आमची वाट तुवें सायबा आमकां दिवची वळख बापाची पुताची आनी तुजी पवित्र आत्म्याची वळख सांचे प्रिंदादीची महिमा सरकार देवा बापा ताच्या जीवन जाल्या पुता महिमा तुका पवित्र आत्म्या सदा काल स्नाच्या ससना तुमची जापू ये पवित्रत्म्या म्हजे थंय ये पवित्र आत्म्या मुझे तय ये पवित्रत्म्या म्हजे थंय ये पवित्र आत्म्या मुझे तय सताच्या पवित्रत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे तय नीतीच्या पवित्रत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे तय जाणवाय देवच्या पवित्रत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे तय म्हाका समजोन भरच्या पवित्रत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे तय म्हज्या मोगाच्या पवित्रत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे तय देण्याच्या दातारा पवित्रत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे तय म्हाका सक्तेन भरच्या पवित्रत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे म्हाका तय प्रेरण दिवच्या पवित्रत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे तय म्हाका गटाय दिवच्या पवित्रत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे म्हाका तय बोळ दिवच्या पवित्रत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे तय म्हाका धैर्यान भरच्या पवित्रत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे तय म्हाका उजवाड दिवच्या पवित्रत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे तय म्हाका बिरांत पयस करच्या पवित्रत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे तय म्हाका एक कोटाचें साधन करच्या पवित्रत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे म्हजे तय काळीज म्हजे मन समाधानेन भरच्या पवित्रत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे तय म्हाका बेसावणी भरच्या पवित्रत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे तय बुधवेदार पवित्रत्म्या ये पवित्र आत्म्या मुझे तय एक गडी भर मांडून रावया हांवें मागलें पवित्रत्म्याक पळया भावा बहिणी तुज्या घरा तशेंत माग तूं एक सूर्यास्ताना बेन तुका दिसताना खन तुका जाताना सगळ्यान सांडला म्हण बघताना पुरपुरया म्हण बघताना गाळी दिवया म्हण बघताना इंत उलय सांग तुज्या इतल्याक तप्पू जायना हे पवित्रत्म्या म्हजे भितर हे म्हणटाना तुजे कश्ट तुजी खंत तुजी बेजाराय पयस वेता संसोण बरयली सुवार्ता अध्याय 6 वाक्य 60 आणि 3 म्हणटा जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना हांव आनी तूं खंयच्याकी उपकारना पवित्रत्व म्हजे भितर आयलो जाल्यार हांव फायद्याचो जाता पळया आमी सगळां युजलेस न्ही हांगासर पळया दोगां गायन करतात आमचे खातीर गायन मंडळ आसा सबरदन आसात तें तांकां दिल्लें देवान दिल्लें पवित्र आत्म्या देणे सगळे हेत करून गायन करूंक म्युजिकाक घालचितात तुम्ही हांगासर पळया तुमकां दिल्लो वेळ इल्लो वेळ म्हणलें देणें आसलें तुम्ही तें घरांत बरशी तें हाडलें तें वेळ म्हणलें देणें हांगा हाडून आयल्या तुमी
तें बरें करूंक तुमी आयिल्ले वरवीं हेरांक इल्लें प्रेरण मेळ्ळें तुमकांय फायदो जालो. ते रोमाकारां बरयल्या पत्रांत अध्याय 8 वाक्य 9 म्हणटा आमी पवित्र आत्मा जे कुशे प्रमाणे जियेत कित्याक पवित्र आत्मा आमचे थंय जियेता. वी आर रिच इनफ. आमी ग्रेस्त कित्याक पवित्र आत्मा ग्रेस्त. तो पवित्र आत्मा तुजे थंय आनी म्हजे थंय जियेता. आनी त्या पवित्र आत्म्यान आपोस्तलांचेर आनी औका मरयेचेर तो कसो देवण आयलो पळया. दोमतांची कृत्यां पुस्तक अध्याय 2 आमी अपुर्ब्यान वाचता. दोमतांची कृत्यां पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 1 ते 4 पर्यंत आयका. पेंतेकोस्ताच्या पुर्बेचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळना आसले आमचे बरींत पळया. एका सुवातेर बसून आसले तेदो एका दिसांनी कठीण जड वारें आयिल्ले बरी मोळ पारतावन एक आवाज आयलो. तोळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिभो. त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हरी एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले. ते सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले. आणि त्या आत्म्यान तांकां दिल्ल्या वाच्या सक्ते प्रमाणे परकी भासांनी उलोवंक लागले. पळया पेंतेकोस्ता दिल्लें घडीत परकी भासांनी ते उलोवंक शकले. मोरी माय बडव्यान तिका बरी खबर हाडटाना ती अजाप जावन म्हणाली हें घडचें कशें. हांव आजुनी बडव्यान तिका कितें म्हळें पवित्र आत्मा तुजेर सावळी घालतलो आनी तुजे ताण जल्मतल्या भुरग्याक माहोन देवाचो पूत म्हणटले. निमाणे मोरयेन कितें जाप दिली. आवळे सोम्याची साकर तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. कुरपेन ती भरून पवित्र आत्म्यान ती भरली आनी देवाची स्तुती गावंक लागली. तर भावांनी भयणी म्हजेर आनी तुजेर त्या पवित्र आत्म्यान आमकां कितें करूंक जाय. त्या पवित्र आत्म्यान आमकां 3 प्रत्येक संगती करूंक जाय. त्या बरें मतीन दवरया. म्हणजे थंय पवित्र आत्मा आसा. आज जेजून दिवचो त्या पवित्र आत्म्यान पयलें नंबर 1 म्हाका पवित्र आत्म्याचें मंदिर करीचे. आय हॅव टू बी द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट. हांव पवित्र आत्म्याचें मंदिर. तुम्ही देवाचें मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करून आसा म्हण तुमी नेना. कोणें म्हणलें सांग पावलां खंय म्हणलें कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 3 वाक्य 16. तुम्ही पवित्र आत्म्याचें मंदिर म्हण तुमी नेनात. आवयन कितें भुरग्याक पुताक तापुडलें घरा गेल्ल्या कडेन कालें सूख केल्ल्याक एक दिलें तापुडलें आनी म्हणालो पाद्रेपणां कितें म्हणलें इगर्जेंत कितें म्हणलें आमी देवाचें मंदिर म्हणटाय तूं मंदिरां मारताय की. आनी आवय म्हणाली ना रे इल्लो गैरोम भरला तो काडनासा. मंदिरा वयर इल्लो गैरोम भरला तो इल्लो काडनासा. तेका भावांनी भयणी हांव आनी तूं मंदिरूच केदाळाय. पोयसनां मंदिर जालें हांव क्रिस्मस मंदिर जालें हांव हरयबडी कुंभार गाण येता ना पूण मस्त बडी गैरोम म्हणटा. तो साळयो आहा पळय कितले गोंटे काडल्यार मागीर मागीर आसता कित्याक तो तिंत आसता. देखून थोड्या पटी ते साळयो म्हणटा. देखून ते नितळ करीचे. तेन्ना आतां मागया पवित्र आत्म्या कडेन. पवित्र आत्म्या नितळ कर निर्मळ कर पवित्र कर कृपेन बरो म्हणलें गीत आसा. देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजेर देवणी म्हणलें गीत आसा न्ही तें गावन नितळ कर निर्मळ कर पवित्र कर कृपेन बर म्हजें काळीज म्हजो आत्मो तुजें मंदिर कर. हांव मंदिर आय एम ऑलरेडी द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट बट आय हॅव टू रियलायज इट that I am the temple of the Holy Spirit. ते मेळ्ळें पुरा काड नितळ कर निर्मळ करून मागया देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजेर देवणी ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजेर देवणी ये. म्हजेर देवणी देवाच्या पवित्र आत्म्या निर्मळ कर
निर्मळ कर, पवित्र कर, पवित्र पत्र म्हणा नितळ कर, नितळ कर, निर्मळ कर, पवित्र कृपेन भर, देवाच्या पवित्र दुसरें पहिले म्हाका मंदिर कर, दुसरें म्हजो भाव म्हाका भावार्थी करीचे. हांव भावार्थी वय पण म्हजो भावार्थ मस्त बटी दंडळता. अजून आमचे मध्ये आसात आमकां माट केला म्हणची, शेजारच्यांनी माट केला म्हणची, अजून आमकां घर आमचे बांदला वांगडे देखून आमचे ते वास्तू समाना म्हणची. असले पितीसपणा आमकां ना. आमचे फाउंडेशन घालतना घराक कोणाक आपयल्लें? कित्या त्या वास्तूच्या आपुणे करते ना गे. कित्या पाद्रे बा आपयल्लें? कित्या प्लेस करयल्लें? आशिर्वाद गेल्लें कित्या? हा ते कितेंय वायट असल्यार वचून दी, मागीर खंय ताणायलो परतून. देखून अजून बाबा आव्हाने तूं येता, आमकां ताळण्यो येतात, तेंच तशें येता. कितें अशें जाता? काही दुष्ट सकत आसा कोण ना, मेल्लीं येता कोण ना, माट केलां कोण ना, मंत्रां केलां कोण ना, मॅजीक केलां कोण ना. देखून पेंतेकोस्ता दिसा आपोस्तलांनी पेद्रू वरां 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 उलयले. कितें म्हणाले? तुमी कुस्सार मारलेल्या जेजूक देवान क्रिस्त आणि सोमी म्हूण केला. 2 कृत्यां पुस्तक अध्याय 2 चॅप्टर 2 वर्स 36 30 आणि 6. कितले जण कन्वर्ट तर जाले? 3000 लोक भावार्थी जाले. तर मागीं पळयतात मेळ्ळे. सत शिकय, धैर्य लाभय, जाणवाय दी, भक्तीन बर. खंयचे परा? सत शिकय, धैर्य लाभय, जाणवाय दी, भक्त. सत म्हणल्यार भावार्थाची सतां हे सगळें आमकां दी म्हण मागीं आमी देवाच्या पळयतात मेळा. देवाच्या पवित्र म्हजेर देवाच्या पवित्र म्हाका सत शिकय, म्हाका धैर्य लाभय, म्हाका जाणवाय दी, म्हाका भक्तीन भर, देवाच्या पवित्र म्हज्या घरा म्हजो दादलो आसा, म्हजी स्त्री आसा, म्हजी भुरगीं आसात, तरणाटे आसात, मलगडी आसात. तांकांय जाय पवित्रत्म. तांची मोत उजवाडाचे, तांणी सत जाणां जायचे, तांणी भावार्थी जायचे. तांचेर देवण ये म्हण परतून तेंचं चरण आमी गावया. देवाच्या पवित्र तांचेर देवण ये, देवाच्या पवित्र तांचेर देवण ये. तांकां जाणवाय दी, भक्तीन भर, देवाच्या पवित्र तांचेर देवण ये. तांकां आनी म्हाका तुजें पवित्र मंदिर कर. सत शिकय, धैर्य लाभय, जाणवाय दी, भक्तीन भर, नितळ कर, निर्मळ कर, पवित्र कर, कृपेन भर. आनी माने म्हाका नवी व्यक्ती कर.
नवी व्यक्ती म्हळ्यार जिनी परिवर्तन जाल्ली व्यक्ती कर. काल असल्या पर्यंत आज हांवें असं नाहीये. म्हज्या वायटाक हांवें फाट करीचे, बऱ्यापणाक हांवें वेंगून धरीचे, म्हज्या मोसराक हांवें फाट करीचे, म्हज्या बऱ्यापणाक हांवें वेंग धरीचे, म्हज्या स्वार्थाक हांवें फाट करीचे, म्हज्या रागाक हांवें फाट करीचे, म्हज्या हग्याक हांवें फाट करीचे, म्हज्या ताळण्यांक ओडण्यांक हांवें फाट करीचे, म्हज्या संवसारी लेखा वरत्या आशांक हांवें फाट करीचे. जावं प्रो टीव्ही, जावं प्रो मादक द्रव्यां, माजरो आमाल पिवणे, जावं प्रो मोबायल, जावं प्रो भांगर पयशे असले इतले पावना पावना पावना. ह्या वरवीं आसलें समाधान होगडायलां हांवें. थोड्यांक आसलें कितलें असल्यारय पावना, नातलीं पळय कितल्या खुशयेन जियेतात. आसलें केदाळाय बेजाराय पावना. हांव खूब संतुश्ट व्यक्ती गी, हांव समाधानी व्यक्ती गी. आय एम ए जॉयफुल पर्सन. आय एम ए जॉय, सो नॉट हॅपी. हॅपी मोमेंटरी, जॉयफुल एवरी टायम. जॉय जॉय कोणे खानूरच्या बरी ना. जॉय म्हळ्यार जीजस फर्स्ट, अदर्स नेक्स्ट, युअर सेल्फ फर्स्ट लास्ट. जॉय जीजस, अदर्स माय सेल्फ, यू लास्ट. आय एम ए जॉयफुल पर्सन. संतोष बरी व्यक्ती गी हांव. हें पळयतात म्हाजें देणे. पळयतात म्हणजे मंदिर वय, हांव भक्ती वय, बट आय एम आय हॅपी, आय एम आय जॉयफुल. एक दीस जेवंक ना जाल्यार व्हडणी, आय एम आय जॉयफुल. मस्त पुरो जावन जाल्यार व्हडणी, आय एम आय जॉयफुल. आतां पुरो जावन घरा येताना म्हजें मोकामळ कशें आसता. आय एम आय जॉयफुल पर्सन. इज द जॉय, आय एम बबलिंग विथ द जॉय. खुशी आसा गी म्हाका. संतोश आसा. समस्या आसूं बरो, कश्ट आसूं बरो, दूख आसूं बरो, पूण तें जॉय देखून सुरविल्लीं क्रिस्तांवां म्हळ्यार अपोस्तलांचीं कृत्यां पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 40 आनी 6. काळजाच्या सादेपणान देवाक होबळाक दिवन जेवतालीं. बिर्याणी जेवतालीं, सुक्काण जेवतालीं, आमालपण जेवतालीं, कांय ना थंयसर. काळजाच्या सादेपणान देवाक होगळाक दिवन जेवतालीं. आमच्या घरा कशें जेवता आमी. जेवतालीं म्हळ्यार येवकारिस्ता विशांत सांगता तें येवकारिस्ता पयलीं आनी जेवणी आहलें तांकां. आमच्या घरा कशें जेवता आमी. मीठ मिरसांग आसल्यार व्हडणी, पेज आसल्यार व्हडणी, सुकी मासल्यार आसल्यार व्हडणी. कशें जेवता आमी. एकामेका तोंड पळयता आमगे. घोव बायलेचें तोंड पळोवन, वत मोबायल पळोवन जेवता. आमच्या घरा जेवताना मोबायल ऑफ आसता गी, टीव्ही ऑफ आसता गी. मोबायल उलोवन जेवताय जाल्यार तुका हांगा आसली व्यक्ती नाका, पयस आसली व्यक्ती जाय. हांगा आसली व्यक्ती नाका, तुका पयस आसली व्यक्ती जाय. तुका तुजे भुरगो पळयता, तुजें धूव पळयता, तुजी सून पळयता, तुजी जावय पळयता आनी तेंकां फॉलो करता. जेवताना आमच्या घरा मोबायल ना. देखून आमकां समाधान ना. तोंड पळयना जाल्यार. देखून एक पळयात पुत्रां, काळजाच्या सादेपणान देवा होगळाक दिवन जेवतालीं. सोमेस्ता मध्ये वांटून घेतालीं. सगळ्या लोकांक मानवतालीं. ओ ब्युटिफूल. Acts of the Apostles chapter 2 verses 46 and following. आमकां पळयतात मो आमचे भितर आसा तो वावर करूं दी. वावरून सोडया. पवित्र आत्म्यान भरला. तर हांगातान वेताना वरया ताका. वेताना वरया. बॅग ना आमचे लागीं नाका. काळीज आसा, आत्मा आसा. तर मागीर आमी पळयतात आत्म्या कडेन आमकां आमचें तें ये संतोष दी, समाधान दी, मोग दी म्हणलें तिसरें चरण आसा. हें गीत आमी गावया. संतोष दी, शांती दी, उदार कर, मोगान भर. पळयतात म्या म्हजेर देवोन ये. म्हजेर सेकंड बोटी तांचेर. देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हजेर मोजेर देवोन ये. तांचेर देवाच्या पवित्र आत्म्या तांचेर देवोन ये. आमकां संतोष दी, तांकां आमकां शांती दी, तांकां आमकां उदार कर, तांकां आमकां मोगान भर. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. ताका म्हणया हालेलुया 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 हालेलुया
पवित्रत्वान भरल्या आम्ही पवित्रत्वान भरल्या पवित्रत्वान भरून संतोषान स्तुती करूया पवित्रत्वान सक्तेन भरूया सर माट मंत्रा बिदीसपणा वाईट सगळे पयस कर सोम्या पिडा पयस कर समस्या पयस कर दुःख पयस कर सगळे रगळे मॅकले मॅजिक सगळे पयस कर सोम्या सगळे आमकां धैर्यान भर आमच्या कुटुंबात आमच्या एकामेका एकवट दी समाधान दी संतोष दी माईपास दी मोग दी नितळ कर निर्मळ कर पवित्र कर कृपेन भर हालेलुया 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 जेजू जेजू तुझ्या पवित्रत्वान आमकां भर आमकां पवित्रत्वान भर पवित्रत्वान भरलेली आम्ही सत्यान आमकां भर उजवाडान आमकां भर फिलास विथ द होली स्पिरिट लो हालेलुया 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 काळजाकडे दोळे दांपा म्हणा देवाच्या पवित्रत्म्या देवाच्या पवित्रत्म्या देवाच्या पवित्र जेजून पटयलेल्या पवित्रत्म्या जेजून पटलेल्या पवित्र पाराकलिता पराकलिता उजवणदारा उजवणदारा मागण्याच्या शिक्षका मागण्याच्या शिक्षका मूत उजवाडायतेल्या मोतच वाढायचे मजतदारा मजतदारा शक्तिवंता बळवंता बळवंता आम्ही तुझो तुझो सांगात बघताव सांगात बघताव. आम्ही तुझो आधार बघताव आम्ही तुझी सकत बघताव आम्ही तुझो सांगात बघताव तुवें दिल्ली सकत दिल्ली सकत. तुझ्या बोळ बोळ. तुझ्या प्रेरण प्रेरण. आमच्या शिराणी आमच्या शिराणी. आमच्या शिराशिराणी आमच्या शिराशिराणी. आमच्या रक्ताच्या कणाकणांनी आमच्या रक्ताच्या वाळोण आसा हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या. हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या. म्हाका तुझ्या सक्तेन बर तुझ्या सक्तेन म्हाका बर. तुझ्या बोळान बर म्हाका तुझ्या बोळान म्हाका तुझ्या बर. उजवाडान बर तुझ्या उजवाडान म्हाका नवी व्यक्ती कर नवी संतोष भरीत व्यक्ती कर संतोष भरीत. शांतीची व्यक्ती कर कर. मोगाची व्यक्ती कर मोगाची व्यक्ती कर. संतोषाची व्यक्ती कर संतोषाची. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. जेजून दिल्ल्या जेजून. जेजून पाठयल्ल्या जेजून हे पाठयल्ल्या. पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या. तुका जावं अर्गां तुका जावं तुका जावं आराधन तुका जावं तुका जावं आराधन. अगलाप तुका जावं जावं अगलाप. स्तुती प्रणाम तुका स्तुती. जावं महिमा तुका जावं तुका महिमा. जावं वंदन जावं. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. भाव भयणो सुम्या मुखार आमी बसल्या ताणें आमकां दिल्लो पवित्रत्मो बाप पूत आनी पवित्रत्मो ते एक जण पूण एक देव तोय बाप हांगा आसा तो पूत हांगा आसा तो पवित्रत्म हांगा आसा आनी आमी आज नियाळ आसा जेजून आमकां दिल्लो तो पवित्रत्मो कितले बळवंत रितीन आमचें तें काम करता ताका नांव आसा बरें पवित्रत्मो देवाच्या कामाचो कलाकार आर्टिस्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ गॉड आर्टिस्ट देवाच्या कामाचो कलाकार तुमच्या बोंदेल फिरगजेन हांगा नवेंत मंदिर जालां कितलें अद्भुत दिसता पळया कितलें सोबी दिसता पळया एक पूर्ण शेत जालां कोणाचें काम हें कोणाचें काम देवाच्या देखून तो अद्भुत कलाकार इज द वंडरफुल आर्टिस्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ गॉड देवाच्या कामाचो अद्भुत कलाकार तो मागण्याचो शिक्षक कशें मागचें आनी कितें मागचें आमी कळनातल्या वेळार पवित्रत्मोन आमकां मागोवंक शिकयता म्हणटा सांब पावलो रोमाकाराम बरोवन आनी सा बाजील आमकां म्हणटा पवित्रत्म्यावर आमकां सर्ग लाभयलां पवित्रत्म्यावर आमकां सर्ग लाभयलां सर्गींच्या राजा फाटीं व्हेलां आनी भुरग्यां परी आमकां पोसकी करून ताणें घेतलां आमी देवाचीं भुरगीं कुरपेंत वांटो घेवंक आमकां साध्य जालां देखून आमकां पातकां करतना कोणाक पळय कुमसाराक या म्हण बघता पवित्रत्म काम करता तें वस 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 कुमसारा वस 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 चूक माग वस वस सॉरी म्हण
पप्पा कडेन सॉरी म्हण, मम्मी कडेन सॉरी म्हण, सासूमाई कडेन सॉरी म्हण. पळयता मग तुका प्रेरण दिता. मस्तना प्रेरण दिता. हांव आनी तुका मस्तून कितें करता, वगीत राव, केन्ना वेळा सॉरी म्हळ्यार बरें न्ही. अहंकार भरता, गर्व भरता. देखून पवित्र आत्मा एका घडये तुका प्रेरण दिता. कुरपेंत वांटो घेवंक उलो दिता. उजवाडाची भुरगीं आमकां पूण आपयता आमकां आनी सासणाच्या महिमेंत आमी भागेली जावंक उलो दिता म्हणटा कातोली पुयसपेची दोतोन आनी सांबाजेलियान सांगता. देखून पवित्र आत्मा कोण? तो आशिर्वादाचो पवित्र आत्मा. तो देवाची भुरगीं करतलो आत्मो. तो क्रिस्ताचो आत्मो. तो सोम्याचो आत्मो. तो देवाचो आत्मो. तो महिमेचो आत्मो. तो आयिल्ल्या वरवीं कितें जालें पळया. पयस कितें बदलावन घडली पळया. पयलें बियान भितर आसले आपोस्तल धैर्यान भायर आयले. एक शब्द उलोवंक भियोवचे ते वरां 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 उलयले. जेजूक धरतना भियान दवरले ते सकड सांगाता आयले आनी म्हणाले आमी दोळ्यांनी पळयिल्ले आयकल्ले. कंटिन्यू करा. करंट गेलो. आमी दोळ्यांनी पळयिल्लें, कानांनी आयकल्लें. दोन कृत्य मस्त अध्याय 4 वाक्य 20. आमी दोळ्यांनी पळयिल्लें, कानांनी आयकल्लें, हेरांक सांगनासतना रावोंक आमच्या खंडीत जायना. केदाळ सांगलें हें. इगर्जे भितर बसून हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटा आनी जरबानाचे मार खाताना जरबानाचे मार खाताना जेजू विशान आनी मुखार उलयशा जाल्यार बी केअरफुल म्हणटाना. वॉट केअरफुल? आमी कितें जेजू विशान पळयलां आनी आयकलां तें हेरांक सांगना रावंक आमचे वरवीं. दोन कृत्य मस्त अध्याय 4 वाक्य 20. आनी जेजूच्या नांवान तांणी असर्यां केलीं. पयल्या असर्यां खंयचें? तोंट्याक सलशें केलें. आमचे लागीं भांगार ना, रुपे ना. नाजरेताच्या जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता. पवित्र आत्म्यान भरलेलो व्यक्ती असर्यां करूंक शकता. पयस सभा विस्तरली. खंय आसली ती? सेनेकलांत आसली. खंय गेली? बोंदेले म्हणून पावली. सगळ्या संवसारार विस्तारली. क्रिस्तवांची जिणी दिकी बरी जाली. एका मनाची एका काळजाची जाली. सगळे आपोस्तल सगळ्या संवसारार विस्तारले. आपोस्तलांनी पत्रां बरयली. भावार्थ विस्तारलो. आज पळया पळय सभेंत मात्तेर कितले, सांत भक्त कितली, पळय सभा कितली विस्तारल्या. आयज जाल्ले पाप साहेब कितले, जाल्ले बी साहेब कितले, जाल्ले पाद्र्याब कितले, जाल्ले दिवकोण कितले, जाल्ले सेमिनारिस्ट कितले, जाल्ली क्रिस्तांव कुटुंबां कितली, जाल्ली क्रिस्तांव भावंडां कितली. अजून सेवा पळया. इस्कॉलां कितली, कॉलेजी कितल्यो, आस्पत्रे कितल्यो, संघ संस्थे कितले, निराश्रांचे आश्रय कितले. कुडसिया तुमी, कुडसिया कुडसिया. हे सगळें फळ बेसांव कोणाचे? पवित्र आत्म्याचे. तर तेच पवित्र आत्म्या देणे भावांनी भयणी आमकां परत लाभून दी म्हणून आमी गावया गीत पवित्र आत्मारा वारावा. पवित्र आत्म्याची देणी आसात त्यो प्राणियाळ करतले आमी निमाणे. ही सगळी देणी आमकां सगळ्यांक देते. आतां देणी तुम्ही पळया. तुमचें उदार म्हण, दादोशी म्हण, तुमचे पेशंट, तुमचें समाधान, तुमचो संतोष सगळें ह्या फिरकेच्या खातीर तुमी कितें करतात, फाल्यां कितें बरें जाता हांगासर, हें पुरा पवित्र आत्म्याचें देणें. तें उर्जीत करया. तो उजो पवित्र आत्म्याचो येवं दी. आमकां उण करून दी. आमकां शेकून दी. आमकां जिवाळ जावंक आमी करपा मागीर कित्या पळय पवित्र मागता. दोतू सक्कड मेळें जाल्लें, बिजय सक्कड सुकोवन गेल्लें, तांबय सक्कड घायेल्लें, बागाय सक्कड घट जाल्लें, शेक सक्कड तण जाल्लें, वाटे परती. कितले सोपीत कंतार परतून म्हणटा. दूत सक्कड मेळिल्लें, बिजय सक्कड सुकुल्लें, तांबय सक्कड घायेल्लें, बागाय सक्कड घट जाल्लें, शेक सक्कड तण जाल्लें, वाटे परती. कोणा तें? म्हजें तें, म्हज्या दादल्या तें, म्हज्या स्त्रिये तें, म्हज्या भावा तें, म्हज्या भयणी तें. देखून पवित्र आत्मारा वारावा करुणीसू ओ देवा म्हणलें गीत आसा. तें बरें कर. म्हणजे तें येवन हांव नवैतीक व्यक्ती जाता, पवित्र आत्म्यान भरलेली व्यक्ती जाता म्हणून जेजू कडेन मागया, पवित्र आत्म्या कडेन मागया.
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವ ನೀ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ದೇವ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನ ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ. ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಇದ್ಯಾಕ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಏಕ ದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು. सगळ्या संसाराक तुम समजो देव म्हण प्रकट करून आमकां तें वरदान तें देणे तें बेसावंगे. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕ ದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು सगळा ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕ ದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು. ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. तुमची जाप पवित्रत्म्या आमकां तुझ्या कृपेन बरो. पवित्रत्म्या आमकां तुझ्या कृपेन भर. पवित्रत्म्या आमकां तुझ्या कृपेन बरो. पवित्रत्म्या आमकां तुझ्या कृपेन भर. पिते जाल्ले आमचे आत्मे. पवित्रत्म्या आमकां तुझ्या कृपेन निराश भर. जाल्ली आमची मोना. पवित्रत्म्या आमकां तुझ्या कृपेन निराश भर. जाल्ली आमची काळजां. पवित्रत्म्या आमकां तुझ्या कृपेन भर. काळोखान भरलेले आमचे जिवीत. पवित्रत्म्या आमकां तुझ्या कृपेन भर. एकसूरपणाचे आमचे जिवीत. पवित्रत्म्या आमकां तुझ्या कृपेन भर. बेजारायेचे आमचे जिवीत. पवित्रत्म्या आमकां तुझ्या कृपेन भर. समस्यांनी रेवडले आमचे जिवीत. पवित्रत्म्या आमकां तुझ्या कृपेन पिडेस्त भर. जाल्ले आमचे जिवीत. पवित्रत्म्या आमकां तुझ्या कृपेन भर. दुर्बळक्यान भरलेले आमचे जिवीत. पवित्रत्म्या आमकां तुझ्या कृपेन वाट भर. सुकलेले आमचे जिवीत. पवित्रत्म्या आमकां तुझ्या कृपेन भर. रडतेले आमचे जिवीत. पवित्रत्म्या आमकां तुझ्या कृपेन भर. बाबा बहिणी, एकलो मनीस एक आयतारा गुड्यार ताचें घर दोगां पेट्यांक सकल हाडतालो आयतारा दोन पावपरांत. एक काळो पेटो आनी एक धवो पेटो. तो आयतारा सांतेचो दीस सांतेक हाडतालो आनी सगळ्या लोकां मुखार एकामेका साबण सोडतालो. ते सापताले ट्रेनीन दिल्लें. एक आयतारा काळो पेटो विन्न जालो जाल्यार दुसऱ्या आयतारा धवो पेटो वायटाचो विन्न जातालो. लोकांनी पळोवन पळोवन उपरांत आयतारांनी तांणी बेट्ट बांदूंक सुरू केलें. बेट्ट म्हळ्यार घालें पयशे वांचे. ओके या थोड्या पयशे मेळ्ळे. एक आयतारा काळो पेटो विण जातालो. ते कोणें पळय काळो पेटो विण जाताना पयशे बांदले पळय तांकां पयशे मेळ्ळे, खुशी जाली. दुसऱ्या आयतारा थोड्यांनी काळ्याचेर बांदले, थोडी जाणांनी धव्याचेर बांदले, धवो विण जालो.
अरे हे कशें काय हे काय तरा काळो दुसऱ्या येता दो विण जाता तें कितें काळो तूं कितें विण जायना वचून विचारलें एकल्यान हें कशें सायबा हे काय तरा काळो जिखता आनी हे काय तरा दवो जिखता तें सुलाभ खंयच्या पेट्यान नेकता तरा विन्न जावंक जाय पळय ताका सोमा खावोवचें हप्त्यांत आनी एकले उपाशी घालचें तो घट्ट केल्लो कालें करता जिखता कांय खायनातलो उठोन धांवता आमचे थंय 2 सैम आसात एक पुयतत्म्यान बरलेलें दैवीक सैम आनी एक मनशा सैम खंयचे आमी कावयता चड जाप दिनाकात चिंतया आमी आज जाप दिनाकात आज जमची न्ही जाप चिंतया आमचे 2 सैम आसात एक मनशा सैम अस्कत सैम आनी एक दैवीक सैम आसा आमचे लागीं कृपेचें सैम म्हणगे खंयच्याक आमी चड कावयता हांव चिंता तुमी आज हांगा आयले चड दैवी सैम कावयता देखून 2-4 वरां कावयलें तुमी घट्ट जाला आतां ताळण्यो येताना तेंत साव येताना आमी झुजोवंक तयार आसता देखून आमकां 7 देणी दिल्यात 7 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट खंयची ती जाणवाई भूत समजणी गटाई गिन्यान भक्त आनी देव बी आमचो सगळ्यान आसा आमची सगळें जाणवाय आसा समजणी आसा गटाय आसा देव बी आसा थोड्यांनी चड आसा पुरो इल्ली उणी जावं पुरो चड उणें कितें म्हणटा खंयचें खावयलां तांतूं आंदोलन आसा ते 12 फळांत खंयची 12 फळां माया मोग संतोष शांती सोंसणीकाय दयाळाय उदारपण बरेंपण सादेपण विश्वासीपण माणसुगी सुवादमण निश्कळपण आसा सगळ्यांत आमचें तें आसा तें खंयचें चड आसा गे म्हण तें कोणें सांगूंक जायना तुका मात गोत खंयच्याक तूं खावयताय पळयतत खावयताय जाल्यार तूं पळयतत बळवंत जाताय म्हाका एकलो म्हणटालो हाणें जल्मातना पियोंक सुरू केलां आनीक आखेर करून हाणें हाका धर्ण पिळ्ळ्यार रगत येवचें ना सोरोत देवंका म्हणून इतली वर्सां हो पियेला हाच्या कुडीन आतां रगत ना धर्ण पिळ्ळ्यार कालें येत तुका धर्ण पिळ्ळ्यार कालें येत पळयतत येतगी म्हाका धर्ण पिळ्ळ्यार अरे आमकां कांय सारचें आनी एकल्या बोट जगचें न्ही पळयतत भरलेली आमी आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत हें विस्ताराचें गरजेचें तें आतां आमी निमाणें मागचें आमच्या कुटुंबा खातीर पवित्रत्म्यान भरलेलीं आमचीं कुटुंबां भगवन व्यक्तींनी भरलेलीं आमचीं कुटुंबां आमचें घर इस्ट एंड वेस्ट आमचें घर सोबीत तें पवित्रत्म्यान भरलेलें तें कुटुंब देखून पयलें कुटुंबान सांगूंक जाय जे समजोनी खंयच्या कुटुंबांत घोव आनी बायल समजून काणयतात पळयात ती समस्या येतना एकलो उलयतना एकल्यो घेत रावतात दोगांय उलयतात शेजारचें आयकतात समजून म्हणचें ताका एकलें उलयता वय आज तुका उलोवंक फाल्यां हांव आयकतां तशें लेकालचें न्ही खंयचे कडेन खंय गेल्यार तशेंत तें आमकां पाद्र्या भांगी तशेंत आमचे वडील उलयतना आमी आयकूंकूच आसा आमी फाटीं जाप दिल्यार हांगा आसना आनी खंय आसता देखून कुटुंबांत ही तशेंत आमी आयकूंक आसा आतां मागीर सांगता सेमिनारिस्ट आसात तांणी मुखार पाद्र्या जाय जाल्यार तांणी आयकचेत आमच्या वयर मांड्यार बसले जाल्यार तांकां मुखार वचोंक जायना घराय तशेंत पुतान बापायक आयकचेत धुवेन आवयक बापायक आयकचेत देखून पाद्र्या म्हणून म्हळें पळया लोव सोडलें खंय पावलीं आतां पळया देखून समजोनी आसचे भुरग्यांकी समजोनी आसचे आवय बापायकी समजोनी आसचे पळयतत्म्याचें तेणें नंबर 2 काल जायचे सबमिशन एका घरांत एकलोच वडील देखून आमची मालकडी कुटुंबां पुरा घट्ट उरली एकलोच वडील आज पुराय वडिलांत सगळें वडिलांत देखून पळयतत आमकां घरान ना म्हण बगता एवरीबडी इज ए लिडर कन्फ्युजन देखून पळयतत जावं दी आमच्या घरा तो सबमिशन खालतेपण दाखोवच्या खातीर आनी मागणें भावार्थाच्या उजवाडान सोमकोवचें भावार्थाच्या उजवाडान सोमकोवचें म्हळ्यार आमच्या घरा पवित्र पुस्तक बायबल देवाचें उतर तें सारकें हें कोणाक सूख करिना आनी तूं आसलें नीज गजाल सत गजाल ती आमी वाचून नियाळतना ह्यो तिनूय संगती आमच्या कुटुंबांत भरतात तर आमी मागया पळयतत आमच्या घरा येवचें कुटुंबान म्हज्या घरान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये आमकां दादल्याक आमकां स्त्रियेक आमकां भुरग्यांक सगळ्यांक संतोश दी समाधान दी
एकवट दी आमची कुटुंबा पवित्र आत्म्यान भरलेली कुटुंबा जाऊन दे थोड्या घराने भायला बरेला बोर्ड होली स्पिरिट म्हणून पण होली स्पिरिट आसा आगी पळयची तास मजेत भितर आसा तवें भायर हाडचो इल्लें सोंसणीक जाताना इल्लें कोणी आयकनातल्या बरी करताना इल्लें जिबेक पिन्न घालताना इल्लें काना कापूस धरताना इल्लें कान दोळे दमपुन्न धरताना आमचें कुटुंब बरें जाता दोळे दमताना कान दमताना जीब इल्ली वोन्न धरताना मस्तपणी आमची जीब धरल्यार दमून धरल्यार 99% समस्या उणें जाता खंयच्या घरांत खंयच्या कुटुंबांत खंयच्या संस्थांत केद्या व्हडल्या जाग्यार जीब जर तर दामून धरली 99% समाधान येता ती बांदून घाल्या हेणें भायर वचून वचो म्हणून ती बांदून घालना 2 दोरे आड घाल्यात भायर येण वचो म्हणून एक दांत हांसो दोरो आनी वोंट हांसो दोरो जाल्यार ती उसळटा भायर ती जीब इल्ली आनी इल्ली कंट्रोल दवर न्हू ह्या पळयता सक्तेन आमचें कुटुंब समाधानाचें जावं दे संतोश जावं दे बेसांवाचें जावं दे हांव सगळें उबें रावया दुनियांत विस्तारण दवरया येवकार नाल्यार जेजू कडेन मागया कुटुंबान म्हज्या घरान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावूंक जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावो जेजू तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये जेजू जेजू तूं ये पवित्रत्म्यांत त्रिएका देवा आमच्या घरा येया आमच्या कुटुंबांत रावा तुझ्या बेसांवांनी बरा जेजू जेजू तूं ये रावो दादल्याक स्त्रियेक आवय बापायक भुरग्यांक तुझ्या कृपेन भरूंक ये कुटुंबान म्हज्या एकवट दी सगळ्यांक कुटुंबांत म्हज्या एकवट दितो कुटुंबान म्हज्या मायपास दितो कुटुंबांत म्हज्या मैपास दितो जेजू जेजू दितो एकवट मैपास दितो विसुमिया म्हज्या कुटुंबांतली एकवट दी मैपास दी सोंसणीक दी इल्लें सोसूंक इल्ली कृपा दी एकवट मायपास दितो कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरान म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरांत म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावो जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावो जेजू कुटुंब म्हजें संतोशान बरो कुटुंबान म्हजें संतोशान भरतो कुटुंबांत म्हजें संतोश दितो कुटां म्हजें उल्हासान भरतो कुटां म्हजें उल्हासान भरतो जेजू जेजू भरतो संतोषान उल्हासान भरतो जेजू जेजू भरतो संतोषान उल्हासान भरतो
अर्गां तुका सोमियान जेसू अर्गां तुका सोमियान पगळा तुका सोमियान जेसू पगळा तुका सोमिया महिमा जेसू तुका सोमियान जेसू महिमा तुका सोमिया जेसू आराधन तुका सोमियान जेसू आराधन तुका सोमिया स्तुती जेसू तुका सोमियान जेसू स्तुती तुका सोमिया जेसू वंदन तुका सोमियान जेसू वंदन तुका सोमिया मान जेसू तुका सोमियान जेसू मान तुका सोमिया जेसू हर्षिता तुका सोमियान जेसू हर्षिता तुका सोमिया जेसू होसाना तुका सोमियान होसाना जेसू तुका सोमिया जय जेसू जय तुका सोमियान जय जेसू जय तुका सोमिया जेसू हालेलुया 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 सोमियान जेसू आमच्या कुटुंबात येसू आमच्या कुटुंबात या दुष्ट त्याचा कानसोड आमच्या कुटुंबाचा असमाधान या धूपा अंतर सगळे कानसोड आमच्या कुटुंबात ही तो एकवट मैपास मोग समाधान संतोष आणि सहतरे देणी फळा आमच्या कुटुंबात होती आमच्या कुटुंबानी एकवट ती सोमिया भुरग्याची देणी उपसा सेक्टर आणि वाट सुकण्यास रस्ते वाट एक वाट सोमिया कुटुंबाच्या भुरग्याक आणि युवाजना तुझ्या वरच्या देण्यानी पण आमच्या समाजाचे भविष्य देत होते हालेलुया 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 निमाने थोड्यो घडयो आमच्या मागण्याच्यो ताच्या उपरांत सक्रांत बेसो आमी घेतल्या आमी येदोळूच विनंती केल्यो विविध गरजां खातीर हांगाच्या मांडावळी खातीर आमच्या नोवेना खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या समाजा खातीर विनवणी केल्यो आनी न्हीद जावन त्या सवां पळयत आसतना त्या सवांत 180 आसतात भलायके पासत मागोवंक आजही कितल्या जाणांनी म्हजे कडेन कुडीचे भलायके पासून मागोवंक सांगलां आज पर्यंत ऑपरेशन जाता ऑपरेशन यशस्वी जावंक मागा फादर आमकां कांय ना आमचे कडेन आमची आवय बऱ्या भलायकेन फाटी येसय म्हणून मागा फादर म्हणून तरणाटो पूत फोन कर सांगता मोगाच्या भावा भयणीनो आनी कोण माग फोन करता आमचो तरणाटो आज पळयत आसलो ताका वेंटिलेटर काडलां पूण ताका खतखत साठल्या ऑक्सिजन ताका जायचंय ताका संपूर्ण भलायकी मेळो मागा लाखांचें ऑपरेशन केलें पूण आणकी ताका बॉल मेळना त्या काळजाक बॉल मेळना ताच्या वचत मागा आनी कोण मागता सोलोंक बॉल ना ऑपरेशन जालां पुरा जालां सक्कट जालां सोलोंक बॉल येना सोलोंक आतां पांयांक बॉल येना आनी कोणें मागता न्ही जावन मोत येना मोतूच येना ऑपरेशन केलां सक्कट जालां सगळें मोत येवंक मागता हांव ताका मोत येवंक मागा म्हणून आनी कोणाक कितें सांगलां एका इंजेक्शनाक 10,000 तें 10,000 इंजेक्शन दिवन थोडे घडये मात बरो आसता परतून पोट फुगता परतून आनी कितें जाता ताका मोतूच नातले बरें जाता ताचे पासून मागा फादर म्हणून आनी कोण मागता आनी थंयसर बेस्ट आसा फादर येदो जल्माली भुरगीं पुरा मरोवन भायर येयल्यात हे पटी भुरगें डाक्टरान सांगलां देवाच्या हातान सोडया ते भुरगें भलायकी येवन जर पाटी येवं भलायकी येवन जर पाटी येयचंय आमकां आमच्या कुटुंबाक संतोश हाडिचंय आनी कितें म्हणटात 18 वर्सां गर्भ जाला फादर 18 वर्सां उपरांत तें भुरगें भलायकेंत वाडोवं मागा फादर म्हूण मागतात आनी अशें कितलीं आनी वडोवलां मागलें कितें भलायके बसत आतां मागया दुसऱ्या उतरां संगतीक आमी येदोळ मागलें कुडीचे भलायके बसत तुमी मागोवंक आयल्या जावयेत ह्या कितलीं जाणां हे विक्षण करतात घरां आसात बेड्डार आसात तुमी मुखार बसोन मागतात म्हाका एक भलायकी मेळिल्ली जाल्यार हांव कुटुंबाची सेवा करती कसो जेजू आयलो पेद्रूच्या घरा आनी थंयसर पेद्रूची सासूमाय तिचो ताप सुटलो आणि थंयसर कुटुंबाची सेवा तिणें केली समाजाची सेवा तिणें केली आज सगळीं मागता तेंच म्हजी भुरगीं बाळां आज म्हजी सेवा कर म्हाका इल्ली सेवा करूंक बॉल जायचें म्हाका इल्ली सेवा करूंक बॉल जायचें म्हाका म्हणजे आतां पांय बॉल येवं दी आनी म्हाकाय सेवा करी जाय म्हाकाय कुमोक करी जाय म्हाकाय मागोवंक ये जाय म्हाका इगर्जी की ये जाय थंय इल्ली सेवा करचें मागोवंक चकडांक आतां पांय बॉल भलायकी मागतात मोगाच्या भाव भयणीनो येदोळ जाय पवित्र आत्म्या खातीर मागलें पवित्र आत्म्या मागिल्लें न्हीद जावन पवित्र आत्म्यान बरोवन मागा म्हणून सांत पावल सांगता सांत पावल एफेसकारान बरयल्ल्या पत्रान आवस वर्सो 18 वोळ सर उकाळी पवित्र आत्म्या थंय मागा पवित्र आत्म्या थंय मागा
आमचे ते आता पवित्रत्मान मागलाय दोळस त्या पवित्रत्मान थंय आमी मागताना मागले मेळटलें दीस आनी रात म्हणले बरी 13 मागा देवाच्या लोकां पासत मागा म्हूण सांपार उरता सदांच मागा देवाच्या लोकां सदांच मागा हे दोन पवित्रत्म्या बरोवंक आमी मागलें आतां पवित्रत्म्या बरोवन आतां माग आसा एकामेका खातीर भलायकी तांकां मेळच्या खातीर ती रोमाकारां पयलें पत्र 8 26 आनी 27 वळ आमकां सांगता आमचे अस्कतकाय आमकां आत्म्याचो आधार आसा कितें मागचें तें पवित्रत्मस हुस्का सासका सुस्कार सोडून आमचे थंय राव कितें मागोवंक आमकां शिकयता म्हणून देखून सांजूद कितें म्हणटा ताच्या पयलीं एकच पत्र ताचें पयल्या वाचपा विसाय वळ पवित्रात्म्या थंय मागा म्हणटा पवित्रात्म्या थंय मागा केदार पवित्रात्म्या थंय बरोवन मागता त्या जाल्यार मागिल्लें मेळटा देखून जेजू म्हणटा मार्काच्या वाचपा 11:26 वळ मागिल्लें मेळ्ळेंच म्हळ्यार पातयेन मागा मागेलें मेळ्ळेंच म्हळ्यार पातयेन मागा देखून आमी एकामेका पासत भलायकी मागो हांगासर आसा जेजू म्हणटा वाचपार 15:7 वळ म्हजे तें एकवटान रावा आनी तुमी कितें अपेक्षितात तें तुमकां मेळटलें आज तत्व जेवसो तो स्पिरीट आमचे थंय आयला जेवसो जीव आमचे थंय वाडला आज आमचे मुखांतर पेल्या बरेपण जायचें आज आमकां समेस्ता भलायकी मेळासय एकामेकाकी भलायकी मेळासय देखून आमी एक घडी भर आमचे हात उबारी सोम्या थंय हे हात आमी मागचे ते जेजू त्या पवित्र सक्तेन हे हात भरून दी आतां भलायकी मागोवंक आसा ते भरून दी हालेलुया 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 सोम्या दार ती पवित्र सकत तुझे पवित्र सकते तुझे मुजो दार आणि हाताने नये पण तू हुलपाट कर आज पवित्र सकत हाताने वाले सोम्या पवित्र सकत हाताने वाले आणि आगासरा मागता असताना पवित्र सकतेने हात भरून दे मागवून मग सकत घालवते असे बोलताना आम्ही किती मागता होत्या रस्त्या खाली हालेलुया 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 आता आम्ही असले उभे असले एकामेकाक घेवन एकामेका वचत मागया एकामेका वचत मागया दोगांक दोग नान जाल्यार त्या गांव सांगात रावा आनी मागा कोणी मेळोन जाल्यार एकलेच मागा थंयसर एकामेकाचो मागया सोमियान आज तुज्या हाताक सकत दिल्या आज मागचें पेल्या पासत मागचें तुज्या पासत न्ही तुका जेजू बरो करता आज कुडीची भलायकी मेळोंक तकलेचे क्यास्तांव पांयाची नाक्षी म्हणसर तुज्या शिरांनी आडाच्या संदांनी कुडच्या हरेका बागांत जीव काणत आज जीव तो स्पिरीट जीवची सकत गुणकाची सकत बाळासय तुझ्या गाया वरेन पारे जाल्यार त्या आम्हाला त्या सकत बाळोवन दी आमच्या हरेका गायांत आमच्या हरेका सक्तीन आमच्या हस्कत जाल्या हाडांनी आमच्या हस्कत जाल्या बागांनी आमच्या हस्कत जाल्या हर एक कुडीच्या बागांत ती सकत वाळोवन आज हर एकल्या बोल भलायकी माग बरोवन आनी अशें चडीत मापान कुटुंबाची हेरांची जीवची सेवा करूं आमी सकचे खातीर तीच भलायकी आतां मागया हालेलुया 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 हर एकल्याचे वाळे सोम्या हर एक दामार नाका अशें नाय हर एक ताचे माथ्याचे केंस बायाचे नाक्षे बसत तांच्या शिरांनी तुजी आमोलीत सकत वाळोवनी तुझ्या गायावरील सोम्या आज आम्हाला बाळा मागता असताना किती वाईट वाईट सकत तुझ्या सकत गेल्या सकत या कंचाई कंच्या पिढी सकत हस्कत का सकत कंच्या तराची इन्फेक्शन सकत कंच्या जेसू खर्चो वाचून आसला सगळं आम्हाला बाळा बाजू फुटू का बालवाच्या भुजांगा नाश करता सगळे वाईट सगळे पिढा शिडा या तिकडे बसपण नाश होते सगळी बॅक्टेरिया व्हायरस हर एक हस्कत गायो किती आज इन्फेक्शन सगळी यातकडे संपूर्ण बसपण नाश होते कधी पाठी होतो हालेलुया शाला ला 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 शाला ला 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 शियाला सलमाना रमना चला हालेलुया 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 आता आम्ही सोम्याकडे तुमकां कितें जाय कुडीची भलायकी मागा तुम्ही कितें मागयल्या थोडी आज जिंजवार करना येयल्यान तुमकां चडी सुम्या सेवा करूंक जायचे ह्या रातीक न्हीद पडना मोत हिऱ्यार जाता या कंत हुस्को दोसता ह्या काळजान तडतडे येतात
आतां पांयान हेचकत काय भरल्या सोलोंक आज तांकां गांठीची दूख कठीण जाल्या या कितेंय आमकां कॅन्सर दोसता आनी आमचें कितें आसा तुका कितें मागोंक जाय तें आतां ह्या घडये माग स्वामी जेजू ह्या घडये ताची कठीण ती व्हडटी सकत देवों दी आनी आज आमकां बळान भरोवन दी आज कितें गुरगरचे माग खंतार आतां म्हणटा आसतना आमी सगळीं स्वामी स्तुती कर मागया जेजूची सकत ती गुण सकत वाडोवन दी हरी एकल्यातय आनी थंयसर पवित्र म्हणून बरोवन दी आनी थंयसर अस्कद्या घटाय जावन बदलोवन दी कितें आसा थंयसर पिडाशीर आसली भलायकी जावन बदलोवन दी कितें थंयसर आसा मेळेपणाचें नितळकान बरोवन दी कितें तें इन्फेक्शन आसा थंयसर सोम्याच्या थंयसर नितळ सक्तीन तें बरोवन दी मागया धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमुझे धांवडाय बुजोच्या आत्म्या कंत मोजी निवराय सर्गींच्या रासाच्या कुरपे जरी देवोन ये वेगिस्तो मोगाजरी सर्गींच्या रासाच्या कुरपे जरी देवोन ये वेगिस्तो मोगाजरी धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमुझे धांवडाय देवच्या आत्म्या बेमोचे धांवडा दिवच्या आत्म्या बेमुझे धांवडाय देवच्या आत्म्या बेमोचे धांवडा बुजोच्या आत्म्या कंत मोजी निवराय बुजोच्या आत्म्या कदमोची निवराय सताच्या आत्म्या सतमा शिकय स्वतःच्या आत्म्या सदमाकाशिक नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये वेगिस्तो मोगासरी सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये वेगिस्तो मोगासरी शिरा शिराने जीव करा बॉल मला गॅस
आज त्याच्या वरत्या सक्तीन भरला एक घडी भर दोळे दाबून मग राहा किती तुम्ही अनुभव केलाय ते तुका आता भोगतेले ते पवित्र देणी फळ भलायकी किती तुका मेळल्या थोडे समाधान मेळ्ळा थोड्या धैर्य लाभले थोड्या कूड सगळे ऊब जाल्ले बरे भोगले थोड्या कूड खांपले बरे झाले थोडे एकच पडी मोतीचो काळो गेलो उजवाड भरलो थोड्यांक थंयसर पांयांत विशिश्ट सकत वाडली थोड्यांची कुडींतली दुखूत मायाक जाली थोड्यांक सगळ्या कुडीचेर एक तराची थंडाय आयली देवा काळजांत तावन माऊं तर अर्गां दिया पवी सगळे आशीर्वाद घेवंक वेच्या आदी हांगासर आस्कुमो केल्ले फादर बॉनिफास आसा आनी फादर रोशन डिकोना तशेंच साईमान आनी क्वायराची सांदे थोडी क्वायरा सांदे आयल्यात पूण तांणी सगळो वेळ समर्पिला आनी तुमी आयल्यात हांगा ह्या मागण्या कुमो केल्ल्यांक आनी हांचे दिव्या आनी लायव्हाचे आस्कुमो करूंक आयल्यात तांचे पासून ती मागया एक घडी भर आमचे सगळे हात उभार हांचे पासून आता मागया हालेलुया 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 तुम्ही हांचे सोया आमच्या दोगांय पाद्र्या पासून आनी ह्या स्तुती घास कुमो केल्ल्या ह्या सगळ्या आमच्या ग्रुपा पासून आनी टिमा पासून मागता सुमया त्यामुळे ते संरक्षण तांकां लाभय आनी तांकां बी आम्हाला संरक्षण तांकां गटायन तांकां बर सुमया पवित्र गटायन तांकां बर नव्या शक्तीन तांकां बर प्यान आनी फळान तांकां बर खंय सर वेतार की थंयसर आनी ह्या स्थापनेची तूं स्तुती कर स्वार्थ परगळ करूं ताजे सर कृपे देना तांकां बर आज तांकां बर सुमया हालेलुया 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 आता आम्ही पोई सक्रमेंत बेसांव घेतल्या इथे जाऊया या देवड्या सक्रमेंता गीत आम्ही गावया हे देवा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सर्वों वेचा विश्व्या पावताची दिव्या जशे बापा तशे सुता उल्हास आणि स्तुती जावं पवी महिमा सजना सजना एका स्थळ्या नरसिका तुका दोघांच्या स्पिरिटा समासवी आवडता प्रार्थुया येसू मियां जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला तुझे सोडणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೋಳು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೋಳು ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ
ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ मोगल पुत्र सोवे ओंकार मुरी आशीर्वादी सांत लॉरेन्सा भगीवन कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. समिस्तांक देव बरें करूं विशेष आमीर नेमाक आतां आमी सरावला पांत्या 500 परतून येवंक ताका ताका देव बरें करूं इतली इगर्जांनी बंद करूंक आनी एकामेकाक मोग करा आनी कोणी वाटेर खंयसर आतां तांगेर